नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत असा. जिल्हा पंचायत वेंचणूक शेनवाराक जाली आणि आयज सोमराक जिल्हा पंचायतीचो निकाल येता आणि ह्या निकालान काँग्रेस किंवा बीजेपी आसूं किंवा बाकीचे प्रादेशीक पक्ष आसूं, गोवा फॉरवर्ड, आरजी, तशेंच आम आदमी पार्टी हेणी खुबशें काम केल्लें आसा आणि हें काम तेंचे कितले पर्यंत निकालान कन्वर्ट जातलें, कितली सिटां तेंची येतली हेचेर लक्ष दिवपाक लागून आणि हेजे खासा कार्यावळ आमी ही तुमचे मुखार घेवन येयल्ले आसात. जाल्यार आमी सगळ्यात पयलीं लक्ष मारुया जी वोटींग जाली ती ऑल ओव्हर गोवा 70.8% वोटींग जाल्ली आसा. तशीच नॉर्थ गोवान 72.66%, तशेंच साऊथ गोवान 68.93% ही वोटींग जाल्ली आसा. जाल्यार आतां सद्याक एक महत्वाची अपडेट येयली ती म्हणजे साऊथ गोवाच्यान येयल्ली आसा. साऊथ गोंयान दवर्ले हांगा जे सीट आसा ते काँग्रेसीन बाजी मारलेली आसा. डॅनी फेर्नांडीस हो जो कॅन्डिडेट आसा, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट, तो दवर्लेच्यान जिखलेलो आसा. तशेंच बीजेपीची नॉर्थ गोवाच्यान बीजेपी खातीर एक बरी न्यूज येयल्ली आसा. होर्णा सीट नॉर्थ गोवान बीजेपीन जिखलेलें आसा. तशेंच त्याच बरोबर लाटंबार्सेचे जे सीट आसा, जे विधानसभेचे मतदारसंघात बिचोले मतदारसंघाचे लाटंबार्सेची सीट बीजेपीन जिखलेलें आसा. सो हेजेर सगळ्यांचे डिस्कशन करपाक लागून आमचे बरोबर आसात गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक सर. सर, येवकार तुमकां. सो तुमी एकंदरीत हो जो निकाल जो आयज येतलो तो तुमी कसो पळयतात? नाही, सगळ्यात पहिली महत्वाची गजाल म्हणजे जिल्हा पंचायतीक कसलेच अधिकार नात. इतली सरकारां आयली, सरकारान तांकां अधिकार दिवपाक जवळ जवळ टाळाटाळ चलयल्या. दिरंगाय करीत आसात, तांकां अधिकार दिनात. आमदारच चड अधिकार मागतात आणि ह्या जिल्हा पंचायतीक सामके दुबळी करून उडयल्या. म्हणजे आमी जर लोकशायेंतली ही जी ग्रासरूट लेवल ही जी पळय संघटना आहा ती चड बळकट करपाची नदरेन जेन्ना जेन्ना उलयतात तेन्ना पंचायती आनी जिल्हा पंचायत हांकां अधिकार मेळपाक जाय, होच एक दावो आसता न्ही. आनी तेय लोक मागीत आसात. तांकां सामकें बारीकशें कितें तरी दिवप आनी तांकां समाधान करप. आनी येदे व्हडले इलेक्शनाचो ते पळय तांणी आटाप घेतला. सीएम वचून प्रचाराक भोंवता, घरा घरा वचून. म्हणटकीर बीजेपी सुद्दां ही एक पॉलिटिकल एक गेम म्हणून पळयता. आनी तातूंतल्यान आमकां दिसता अशें की सबंद इलेक्शन आयलें की बीजेपी ज्या पद्दतीन पळय एक्टीव जाता तितले एक्टीव बाकीचे काँग्रेस आमी पळयलें. निमाणे मेरेन सुद्दां चर्चा चलताली. सो कामच जायनाशिल्लें. पूण बीजेपीचे सामके कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून ते ज्या पद्दतीन पळय काम करताले, समथींग कितें म्हणटा ते तांकां प्रत्येक इलेक्शन तांकां एक नवी तयारी. सर, तुम्ही म्हटलें ह्या इलेक्शनाक तितके व्हडले खास अशें महत्व ना. म्हणजे झेडपीचो रोल कितें तो झेडपीक खबर ना. हेचेर जेन्ना डिस्कशन केलें तेन्ना खंय तरी विजय सरदेसाय जो आसा तो म्हणटा आपूण समज जिखून येयलो आनी फुडें समज आपलो सरकार जालो जाल्यार आपूण RDA बरखास्त करतलो अशें विजय सरदेसायन म्हटलें. तशेंच मुख्यमंत्री म्हणटा की कम्युनिटी फार्मिंग सारखे जे इश्यू आसात ते आमी झेडपीच्या हातीन दितले. सो अशें तेणी जेन्ना असो प्रचार जाल्लो की झेडपीक तितलें महत्व ना आणि लोकांनी लोक मतदान करचे पयलीं चिंततात झेडपीक आपूण मतदान करूं की ना करूं, त्या वेळाचेर हे दोन्ही पक्ष अशी घोशणा करतात. सो हे तुमी कशें पळयतात? हें इलेक्शन 70% वयर जावप हाजो अर्थ असो की लोकांक अजुनूय इलेक्शन व्यवस्थेचेर विश्वास आसा. आनी राजकीय पक्षाक म्हणजे हांव बीजेपी क्रेडीट दिन की अशें की लोक उठोवप, जागृत करप, मतदाना मेरेन हाडप ही जी पळय तांची यंत्रणा ती यंत्रणा तितलीच सारकी घटमूट आहा अशें दिसता पळयत जाल्यार. सो त्या नदरेन तांचे कांय आमदार खूब एक्टीव, विशेषतः 70 भितर आमी पळयलां सामकी विश्वजीत राणेन ज्या पद्दतीन काम केलां 80% वयर मतदान जालां. सो जिल्हा पंचायतीक पावर आसूं ना आसूं लोकांक भायर काडप, मतदानाक व्हरप हें जी पळय कौशल्य लागता, चिकाटी लागता, ताचे इलेक्शनाची यंत्रणा लागता ती बीजेपी कडेन आसा. आनी खुबशे आतां जर पळयत ट्रेंड म्हाका दिसता अशें की बीजेपी कांय बरी करामत करून दाखोवंक शकता. म्हणजे तांचे एकूण इतले इश्यू आशिल्ले, हडफडे जाल्ले नायट क्लबाचो इश्यू, कॅश फॉर जॉब, इतले म्हणजे दरवडे धरून ते सगळे इश्यूज. आणि जिल्हा पंचायतीक तरी यंत्रणाच ना, जिल्हा पंचायती कडेन तर पावरच ना, तरी आसतना लोक मतदान करतात. सो हे हो खरें म्हणजे इंट्रोस्पेक्शन, विरोधी पक्षाकय इंट्रोस्पेक्शन करपाचें. आनीक एक गजाल खरी की युती जावपाच्या मार्गान कांय आमच्या घटक पक्षांनी लास्ट टायमार जाले ना, कांय कटकटी निर्माण केल्यो, मुद्दाम कटकटी निर्माण केल्यो अशें दिसता. सो आतां पळोवया कशे तरेन हे रिजल्ट. सर, आता एक आमकां अपडेट येयल्ली आसा ती म्हणजे उजगांव गांजे जे सीट आसा ते साऊथ गोवाचे जे सीट आसा उजगांव गांजे थंयच्यान समीक्षा नायक
ही बीजेपीची कॅन्डिडेट आसा ती जिखलेली आसा आनीक ही जी आसा हिजे अगेन्स्ट जे कोण रावलेली ती मनीषा उजगांवकर रावलेली जी एक काँग्रेसीची एक आवाज काडपी सदांच खंयच्या इश्यूचेर भायर सरोन आवाज काडपी आनीक अशें दिसलेलें की हे फावट खंय तरी फायट जातली म्हणून पूण उजगांव गांजेच्यान बीजेपीची कॅन्डिडेट जिखलेली आसा म्हाका न्ही ज्या पद्दतीन कशें आसा हो उजगांव गांजे आतां 70 मतदारसंघात घाला म्हणटकीर आमकां दिसतालें की कशें बाबा कारण ते लोक तशे विश्वजीत राणे कडेन लागीं ना अशें तरी चर्चा जाता ते आज पयलींच्याच मानसिकतेन आसात पूण ज्या अर्थी समीक्षा नायक जिखल्या त्या अर्थी थंय बी विश्वजीत राणेचो चल्ला आनी इनफॅक्ट मनीषा उजगांवकाराक आनी कांय पत्रकारांक थंय दिसतालें की ना मतदान चड जालां आजवर आपल्याक तातूंत भितर संदी आसा पूण मनीषा उजगांवकर एक फायटर हांवें मान्य करपाक ते सतत उलयता आनी ताणें फकत कॅन्डिडेटाक घाम काडिल्लो अशें न्ही बीजेपीच्या कांय लिडरांकय ताणें घाम काडिल्लो ते सतत नांव घेवन उलयताले सो हे जे पळय कितें एक धारिश्ट लागता न्ही राजकीय पक्षाच्या हाका ते धारिश्ट मनीषा कडेन आसा सो आमचे वांगडा आतां दोन स्पोक्सपर्सन म्हणून लागिल्ले आसात ते एडवोकेट श्रीनिवास खलप हे काँग्रेसी तर्फे आमकां हांगा स्टुडियोन पाविल्ले आसात तशेंच बीजेपी वटच्यान आमकां प्रेमानंद मामरे हे आमचे फुड्यान पावलेले आसात सो दोगांकूय तुमचे स्वागत करता आनीक सगळ्यात पयलीं काँग्रेसी कडेन वयता आयज जे सुरवातीक जे सीट काडले ते दवल्लेच्यान येयले सो तुमी आनी तेजे उपरांत जी सीट येता ती बीजेपीची 3 सीटां जाली बीजेपीन जिखल्यात ते अशी बातमी येयली सो तुमी कशें पळयतात आनीक फुडें आनीक खंय खंय तुमचो प्रोग्रेस जावंक शकता पळया ह्या इलेक्शनान सगळ्यात पयलीं आमकां एक व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन आहा की आमी फाटल्या 3 वर्सां काँग्रेसचे ऑर्गनायझेशन परत उबें केल्लेलें आसा हांव एक्चुअल फिगर्स सांगता तुमकां म्हणजे हांव कितें सांगता बीजेपी कितें सांगता बाकीचे पॉलिटिकल कितें सांगता तेच्या पेक्षा जर इलेक्शन कमिशनचो स्वताचो रेकॉर्ड तुमी पळयलो 17 तारखेक SIRचे लास्ट बुलेटीन आयला तातूंत तेंच्यांनी जे फिगर्स दिल्यात तेच्या वयल्यान सांगता हांव तुमकां टोटल गोंयान बूथ आसात 1725 तातूंत बीजेपीन 1546 BLA आतां पर्यंत दिल्लेले आसात तातूंत एक पळोवच्या सारकी गोश्ट म्हणजे हे 1546 त्या बुथा वयलो एक मनीस अशें ना जरी ते बीजेपी जाले 13 वर्सां तांचे गव्हर्मेंट आहा सगळे फॅक्टर जाले तरी मागीर जेन्ना इलेक्शन कमिशनान सांगलें तुमी त्या एसेंब्लींतले कोणाकूय घाला त्या उपरांत हो फिगर इतलो पावलेलो आहा बीजेपीचो काँग्रेस आयज रजिस्टर्ड मेंबर्स आसात BLA 1019 गोवा फॉरवर्ड ऑफकोर्स त्या टायमार वी वर नॉट एक्सपेक्टींग आफ्टर दीस इलेक्शन देर नंबर वील गो अप आनी आर्जीन थोडे घातल्यात हार्डली एनी नंबर अँड अदर्स आर ऑल 0 फर्स्ट ऑफ ऑल दीस 1019 हो जो नंबर आसा आमची जी एप्लिकेशनां पेंडींग आसा दॅट वील गो टू 1330 अँड फायनली आवर फिगर वील रीच टू 1600 तातूंतय अशें आसा की तो एकलो त्याच बुथा वयलो BLA आसा आनीक कोण ना अशें ना ताच्या फाटल्यान एटलिस्ट 10 जाणांची टीम आहा हे जे तुमी सांगता अशें करून आमी ऑर्गनायझेशन बिल्डअप केलें त्या उपरांत आयज जो तुमी इतले वोटींग पर्संटेज वाडलेली पळयता ती आमी सुद्दां त्या खातीर बूथ वायज वोटरांक हाडूं शकले आयज आतां जे तुमी रिजल्ट दाखयता ते येवपाक आतां सुरवात जाल्या पण यू कॅन सी ऑलरेडी काँग्रेस हॅज 1 सीट इन साऊथ गोवा अँड आय एम शुअर दॅट नंबर वील गो अप नाव ओके अँड दिस इज रिफ्लेक्टेड इवन आत्ता तुम्ही सांगले की लाटंबारचं एक सीट हे जाल्या म्हणून ओके पण थंयसर सुद्धा वोटर डिफरन्स पळया द कॅन्डिडेट सपोर्टेड बाय काँग्रेस ते इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो ताच्या भितर आनी बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा भितर चड वोटिंगाचो डिफरन्स दिसचो ना तुमकां जर बीजेपी खंय जिखल्या हेतून सुद्दां जाल्यार ते इतले व्हडले मार्जीन नासतले एक्झॅक्टली तुमकां काँग्रेसचो आनी गोवा फॉरवर्डचो दोगांचो प्रेझन्स दिसतलो थंय आनी त्याच खातीर हे वोटींग वाडलेलें आसा सो तुम्ही आता जे सगळे सांगले ते SIRचे जे की तुम्ही सगळे सांगले पण ते तुमचे वोट्सांनी कित्याक कन्वर्ट जायना आनी वोट सांगता न्ही हांव तुमकां आनी तुमकां दिसतलेंच की आदी
काय जे प्रेझेन्स नासले प्रत्येक बुथाचेर वी आर वर्किंग ऑन 1600 बुथ्स आउट ऑफ 1725 आता राईट नाव. सो आफ्टर द रिजल्ट अगेन वी वील बी सिटींग बिकॉज आमकां तो बूथ वायज रिजल्टूच मेळपाचो आसा. सो वी वील बी सिटींग विथ इट आणि एक्झॅक्टली आमचे खंयचे टिमीचे कितलो बेस्ट परफॉर्मन्स जाला, खंय इम्प्रुवमेंटाची गरज आसा, ऑल दीस थिंग्स वील बी वर्कड आउट. मामरे बाब, तुमी हे कशें पळयतात? तुमचे आतां नॉर्थ गोवान 2 सिटां येयल्ली आसात, तशेंच सावथ गोवान 1 सीट आमकां दिश्टी पडटा. सो तुमचे जे जैत आसा, सरकार पक्ष आसून तुमचे जे जैत आसा ते नंबर वाडत आसात. सो तुमी आतां कशें पळयतात आनी खंयच्या सिटांचेर तुमचे चड अपेक्षा आसा? सगळ्यात पयलीं आमचे मित्र श्री खलप बाब आणि जे पळय PLA संबंधान जे वक्तव्य केले ताजे क्लॅरिफिकेशन हांव दिता की आमचे BLA पळय आसा ते त्या बुथा वयलेच असतात, म्हणजे जे वोटर असतात पळय तेच BLA असतात. आणि 1546 तारीचे फिगर दिले ते सगळे आमचे BLA SIR लागू झाल्यापासून अजून पर्यंत कार्यरत असतात. पण संघटनेच्या बाबतीत जर सांगतले जाल्यार आमची बूथ बूथ पातळी पासून ते आमचे स्टेटी पर्यंत संघटना आमची बांधलेली असता. आमचे 11 मेंबर असतात बुथाचेर, लेड बाय द बूथ प्रेसिडेंट. मंडळाचेर आमचे 31 असतात. आणि ही संघटना आमची केन्ना पासून बांदल्या. म्हणजे आता काँग्रेसच्या बाबतीन सांगतोय हांव 1-2 मतदारसंघांनी सारको एक्टिव्ह असलो कॅम्पेनीन. कारापूर, सरवड आणि माये. आणि थंय आमकां काही काँग्रेसचे काय म्हणजे अशें तशें संघटनाचे कांय दिसलेच ना. थंय गोवा फॉरवर्डान बरी रडयल्या, पण त्या दृश्टीन थंय काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी थंय तांकां हेल्प करपाक जाय आसलो. पण थंय काय तांचे गोवा फॉरवर्डाचे व्हडले संघटन दिसलें ना आणि काँग्रेसचे कांय संघटन आमकां कांय दिसलें ना. म्हणजे फिल्डार कळटा न्ही तशें आमचे कार्यकर्ते जशे कार्यरत असतात सतत, तशें तांचे कांय प्रेझन्स जशें आमकां दिसलें आमी फील जालेत ना कळ्ळें. त्यामुळे तो तांचो प्रश्न आसा, तांचें संघटन तांणी कशें बांदप आनी कितें करप ते. पण आमचें जें संघटन आसता तें सदोदीत कार्यरत आसता. आमची भारतीय जनता पार्टी सतत आमकां कार्यक्रम दीत आसता. इलेक्शन सोडून दियात, पण वर्सभर आमचे वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम असतात जे मंडळाच्या आणि भारतीय जनता पार्टीचे बूथ जे संघटन आसा तांचे मार्फत आमी मतदारसंघात हे करीत असतात. म्हणजे त्यामुळे आमी सतत आमच्या जनतेमध्ये असता आणि त्यामुळे आमचो संपर्क जो आसा तो जनते कडेन सतत चालू असता. आणि त्यामुळे म्हाका खात्री आसा की उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्यो दोनूय जिल्हा पंचायती आमी भोवमतान जिखतले. आमचो नॉर्थ गोवाक तर सादारण 20च्या फुडें आमचो हे आसा, सिटाच्या फुडें आमचो होरो असो आसा की 20च्या वयर सीट आमी जिखतले. आणि त्याच प्रमाणे दक्षिण गोव्याचेरूय आमचो झेंडो लागतलो, दुबाव ना. सर, आता तुम्ही दोन्ही बाजू ऐकल्यो, काँग्रेसीचे ऐकली, BJPचे ऐकली. सो तुम्ही कसे पळयतात हे सगळें? हांव सामको आय बिलीव इन मामरे बाब जे पळय म्हणटा, मामरे बाब हो हाचें वैशिश्ट म्हळ्यार ताणें ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून आयला. तो आपल्या भागान सरपंच कितलींशीं वर्सां आशिल्लो, सो हांव ताका पयलींच्यान वळखता. आनी ग्रासरूट लेवलाचेर कशें काम करप हें मामरे बाबा कडल्यान शिकचें. आनी तो म्हणटा खरें की BJP कशें न्ही, BJP जाला इलेक्शन मशीन. सत्तेर आसूं सत्तेर नासूं, हांव उदक म्हणटा तशें तांचेर अगेन्स्ट काम करपा सारके इतले मुद्दे आसात की कॅश फॉर जॉब आनीक ते जळीत कांड जालां, पक्षाचें नांव पेड्यार, प्रतिमा खराब, सामकें म्हणजे आनी कोणशें हांव ते परते म्हणटा. जर आमचो पर्रेकार जर आज जर ऑपोजिशनान आसता आनी हे जर अशें जर इश्यू जाल्ले धुळदाण उठता आशिल्लें, रस्त्यार येता सगळें धुळदाण उठता आशिल्ली ह्या इलेक्शनाक. कारण इलेक्शन म्हणटा तें लोकांची जनमानसाची कौल घेवप आनी तांची जी कितें मतां आसात ते मेळोवपाचो प्रयत्न करप की तांचे बाबा अनुकूल मत कितें जनजागृती. सो त्या नदरेन तो म्हणटा खरें की तांचें इलेक्शन मशीनच ते आनी कितलेंय म्हणू की BLA कितले दिले आनी काँग्रेसीन न दिवंक ना. काम प्रत्यक्ष कितली मतां पडली, थंय तुमचं अस्तित्व आशिल्लें काय कितें, ग्रावंडार अस्तित्व कितें सारकें. म्हणजे अनेक मतदारसंघान अस्तित्वच ना अशी परिस्थिती जेन्ना पळय दिसता, विशेषतः 70 आसा तरी अस्तित्व तांचें कांय ना. ज्या पद्दतीन जी पळय मतां पडल्यात न्ही
ती पळयत जाल्यार सामकी डिफिकल्ट दिसता ह्या पक्षाची. हय तर आमच्या वांगडा आतां आम आदमी पक्षाचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी श्रीकृष्णा परब हे स्पोक्सपर्सन म्हणून आमच्या स्टुडियोन पाविल्ले आसात. सो श्रीकृष्णा बाब स्वागत तुमचें. जाल्यार तुमी आतां ओवरऑल कशें पळयतात हे जे इलेक्शन आसा, अजून तुमचो अकाउंट ओपन जाल्लो आमकां दिश्टी पडना, पूण कशें कितें पळयतात? सगळ्यात चड उमेदवार तुमी घाल्यात. हय आता सगळ्यांचे आता जेन्ना हांव तुमकां जॉईन जाला तेन्नाच्यान हांवें सगळ्यांचे विचार ऐकले, भामरे सरांचे विचार ऐकले, कलप सरांचे बी विचार ऐकले. तेजेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां की हे इलेक्शन आसा पळय, जशें लास्ट मुद्दो तुमी म्हटलो की इलेक्शन मशिनरी, एक ऑर्गनायझेशन, इलेक्शन मशिनरी आनी कशें ते इलेक्शन खेळयता ते तिनूय गजाली जेन्ना एक जाता तेन्ना खंय तरी इलेक्शन जिखता. आता आमी जे हे इलेक्शनान गेले, आम आदमी पक्ष जे इलेक्शनान गेले, तुम्ही स्टार्टिंगच्यान पळयलें आसतलें आमी कोणाक खातीर रावूं ना, आमी कोणा खंयच्या ड्रामान मदीं पडूंक ना. आमी क्लियर इलेक्शन कशें, इलेक्शनाक सामोरे कशें वचप, हे सेमी फायनल कशें आमी खेळ्ळे. आमी कशे कॅन्डिडेट सोदप, त्यांचे कशे लिस्ट आउट करप, तांकां बारीक बारीक भुरगे, आमचे जे कॅन्डिडेट्स आसा ते बारीक बारीक भुरगे, यंग भुरगे, यूथ जे गांवा खातीर कितें करपाक सोदता असल्या भुरग्यांक आमी आयडेंटिफाय. बेस्ट एक्झाम्पल तुमचे आसा नगरगांवचो आमचो कॅन्डिडेट अर्जुन गुरव, एक बारीक लेवला वयलो भुरगो, पण ताका आमी ह्या लेवलार कॅन्डिडेट म्हणून प्रेझेंट केला आनी ताका आमी असो प्रत्येक घराघरांनी पावलो. म्हाका दिसता आमचे कितलेशेच लोक तेज्या खातीर, आमचे लिडर्स जे आसा ते तेज्या खातीर थंय वावुरले. हितून आमी रिजल्ट मागीर पळयतले, पण हांगा पर्यंत पावून हे इलेक्शन कशें खेळप आनी इलेक्शनाक सामोरे कशें वचप हेची तयारी आमचे कडेन आसा. आमी ती तयारी सेमी फायनल म्हणून पयली आपल्या बळाचेर. आमी खंयच रावूं ना की अलायन्स जातले आनी अलायन्सा खातीर वाट पळोवपाक जाय, कॅन्डिडेट आमी मागीर डिस्ट्रिब्यूट करतले, आमी खंयच वाट पळोवना. आमी इलेक्शन सेमी फायनल कशी घेतली तेच प्रोफेशनली आमी ते खेळयले. आनी हे कित्याक करचें पडलें, बिकॉज आमी जेंच्या अगेन्स्ट आसा पळय ती BJP, जशें भामरे सरांनी म्हटलें, तेंचें खरेंच ऑर्गनायझेशन खंयच तेंचे फाटी फुडें ना, तेंचें ऑर्गनायझेशन खरेंच बरें आसा. इलेक्शन मशिनरी, इलेक्शन कशें खेळप तें तांकां कळटा आनी सरकारूय तेंचो आसा, सो एडमिनिस्ट्रेशनूय तेंचे कडेन आसा. सो तिनूय बाजूनी तर तांकां मात दितले जाल्यार तुका खरी प्रॅक्टिसीची गरज आसा. खरें इलेक्शनाक कशें सामोरे वचप, ऑर्गनायझेशन कशें बिल्ड करप आनी बूथ मॅनेजमेंट कशें करप हेजेर आमी आमचो हातभार घातलो आनी तेजी प्रॅक्टीस ही सेमी फायनल म्हणून आमी खेळ्ळे. आतां रिजल्ट कितें जावं, पण आमचे कडेन कितें करप कितें ना हें आमकां खबर आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. आनी एक अपडेट येयल्ली आसा कलंगूट, ज्या जाग्यार सर इतलो सगळो हो बोवाळ जालो जाल्यार हे कलंगूट थंय BJPचे जे कॅन्डिडेट आसा ते जिखलेले आसा. सो फ्रॅन्झिला रॉड्रिगीज हे BJPचे कॅन्डिडेट कलंगूट सावन जिखलेले आसा. सर आतां हांव तुमचे मुखार येता की हे जे कलंगूट जे इलिगॅलिटी लागून आतां फाटल्या दिसांनी हडफडी प्रकरण जालें, तेजे उपरांत खुबसो बोवाळ जालो. कोस्टल लायनी इलिगॅलिटी चलता, ब्रायब घेतात वंचाक धरून, सगळे वयर आमदार मंत्री सुद्दां पावलेले आसात, असो खुबसो बोवाळ जालो, खुबश्यो बातम्यो येयल्यो. तरी आसतना कलंगूट सारके जाग्यार BJP आयज परत जिखलेले आमकां दिश्टी पडटा. पळय, हांवें हाजेर काल आयतारच्या अंकांनी विस्तृत बरयलां. कलंगूट बागा हो सबंद बेल्ट इज ए सेपरेट रिपब्लीक. थंय कोणाचे, थंय वेगळेच राजा, वेगळेच लोक जिखून येतात, थंय आपले कायदे, थंय कसलेच भारतीय कायदे लागनात. आनी आतांय हांव सांगता ते पयचे कितें हडफडे पळय ते कितें जळीत कांड जालो तातूंतल्यान कांय भायर येवपाचें ना, कोणाक सांपडपाचें ना, कारण सगळी यंत्रणा माफिया यंत्रणा गुंतल्या. सो ते जर अशें जर पळय थंय भायल्यान येतले कशें चिकून, कारण ते सामान्य लोक धरून ते आमदार धरून ते पंच मेंबर धरून ते सरपंच सगळे तातूंत भितर इनवॉल्व, सगळे इनवॉल्व आनी तांची एक साखळी तयार जाल्या. ही साखळी आपल्याच लोकांक जिखून हाडटा, आपल्याच लोकांचे स्वार्थ साधता, जमनी विकता, तातूंतल्यान पयसो तयार करता, सरकारी यंत्रणा हाता कडेन धरता. सो हे दीस इज समथींग व्हेरी एब्सर्ड आनी व्हेरी व्हेरी बॅड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी म्हणजे आनी तिज्यो ह्या बेल्टान भितर तिस्त्यो बाजुऱ्यो केल्यात. आनीक आतां एक अपडेट येयल्ली आसा, राधिका उदय पालेकर ही जी आरांबोलची कॅन्डिडेट आसा, इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, ही सद्याक लिडींग आसा. आनीक त्याच बरोबर जे कोला सावर्डे आनी शेल्ड्या साकवाडे हांगा BJPचे जे कॅन्डिडेट आसात ते लिडींग आसात, अशें आमकां आज सद्याक अपडेट येयल्ली आसा. सो खलप बाब म्हाका एक सांग, हें सगळें पळयलें, आम आदमी पार्टी म्हणटा ते BJP जी प्रॅक्टीस करतात त्याच दिशेन आमी वयतात आनी आमी सारके वेवस्थीत प्रॅक्टीस करता म्हणून. पण खंय तरी आतां काँग्रेसीचेर प्रश्न येतात अशें दिसना की काँग्रेस खंय तरी कमी पडटा आनी जे दुसरे पक्ष आसात जे वेवस्थीत प्रॅक्टीस करपाक सोदतात तांकांय सारकें काम करूंक स्पेस मेळना काँग्रेसीक लागून, अशें खंय तरी जाता अशें दिसना तुमकां? सी आतां
आम आदमी पार्टी कितें करूंक सोदता ते त्यांचो प्रश्न, त्यांचो पक्ष तेंचे ते आपले डिसिजनां घेतले. एज फार एज काँग्रेस पार्टी इज कन्सर्न, जशें हांवें तुमकां स्टार्टींग सांगलें, आमी सद्या पयलीं 1600 बुथांचेर आमचे बूथ कमिटी तयार केल्यो आनी त्या मागीर आमी त्या बुथांसून आमचे ब्लॉक्स तयार केले. तुम्ही पयले आसतले आमी आयज जे 36 कॅन्डिडेट दिल्यात 36, आमचे सगळेचे सगळे 36 कॅन्डिडेट आसात हे ब्लॉकान दिल्लेले कॅन्डिडेट आसात. हे कोणी भायल्यान आमी सांगलें नो पॅराशुटींग. कॅन्डिडेट जे ब्लॉक सजेस्ट करतले तांकांच तिकीट मेळटली. अशें करून ब्लॉकान जे कॅन्डिडेट दिले ते इलेक्शनाक उबे रावले. आनी आतां जो रिजल्ट येता जो एक्चुअल आतां बूथ वायज जो रिजल्ट येतलो. सो वी वील बी लुकींग आफ्टर ऑल दीस 1725 बुथ्स. ओके, आनी त्या प्रमाणे आमी फुडले निर्णय घेतले. बाकी आमकां त्या खातीर कोणाची कॉपी करूंक जाय कॉपी कसो आसा, राजकारण जेन्ना पळय इलेक्शनाचें कावंटींग चलता तेन्ना ऑटोमॅटीक तुलना करप जाता. रायट. सो म्हाका सांग, ते जर आम आदमी पार्टी स्ट्रॅटेजिकली बीजेपी बशी जशी काम करता तशी जर काम करपाक लागली आनी ते जर इतले कॅन्डिडेट जर घालपाक लागले, सगळ्यान चड बीजेपी परस कॅन्डिडेट ते घालतात. सो ते आनी ते म्हणटाय न्ही आमची एक हे म्हणटा ते रिहर्सल त्या नदरेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार तुमचे परत चड तांचें काम, तांचे परत तुमचे परत चड चिकाटी, तुमचे परत चड उत्साह. सो हें तुमी जर पळयत जाल्यार अशें दिसना की आज जे पळय काँग्रेस मुख्य ऑपोजिशन म्हणून वता हो तुमचो मुख्य ऑपोजिशनाचो रोल फाल्यां कोण तरी दुसरे पक्ष घेतले. तुमकां कशें तरी करून हातपाय हालोवचे पडटले. आतां हांव सांगता न्ही तुमकां की आमी आमचें काम सावथाक सावन आमची अपडेट घेवन रिपोर्टर जॉईन जाल्लो आसा. सो गौरांग, तुमकां म्हाजो आवाज येता? ऐकू येता. ओके गौरांग, कितें अपडेट सावथाच्यान मडगांवच्यान कितें अपडेट सद्याक आमचे व्ह्युअर्सांक सध्या सातेरींतल्यान 2 सीट आवट जाल्ले आसा. रिजल्ट तातूंत म्हणल्यार दवरले हांगा बीजेपीक झटको लागेलो आसा, मोठो झटको. कारण बीजेपीन हांगा फूल कॅम्पिंग केल्ले, तांचे मिनिस्टर हांगा कॅम्पिंग करताले, त्याच बरोबर तांचे प्रभारी संकल्प बांबोळकर हांगा चड दवरत आशिल्लो कितले दीस. आनी थंय तांकां काँग्रेस कॅन्डिडेट जो नवको कॅन्डिडेट हाणें 460 मतांनी तांकां हरयल्ले आसात. बीजेपीचो सत्यविजय नायक हाका परत एकदां म्हणजे खुबशीं इलेक्शनां तो फक्त ताणें हारीचेंच तोंड पळयलां आनी आतां परत एकदां 460 मतांनी ताका हरपाक तो हरयल्लो आसा. एक हांगच्यान डिक्लेअर जाता की मतदार राजा हे दवरलेच्या लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. कोणूय कॅन्डिडेट हाडलो, केन्नाय हाडलो आनी तुमचे मिनिस्टर आयले जावं बाकीचे कितें आश्वासन दिली तें जायना अशें थंयचे मतदारांनी दाखोवन दिल्लें आसा. तांणी आपलो जो राग आसा तो प्रकट उक्तायलो आसा, डायरेक्ट उक्तायलो आसा. त्याच बरोबर सत्यविजय नायकान एक आरोपय केल्लो आसा की आपल्याक उडोवपा फाटल्यान आपलेच पक्षांतले मनीस जबाबदार आसात आनी ताका लागून आपूण हल्ला हें ताणें सांगिल्लें आसा. मेन आमी पळोवपाक जाय की दवर्ले मतदारसंघा भितर विजय सरदेसायान म्हत्वाची भुमिका निभयल्ली आसा. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जिखपाक लागून लास्ट 2 दीस ताणें तांची सुत्रां म्हणजे भितरल्यान सगळीं सुत्रां हालोवन हो कॅन्डिडेटाचो विजय निश्चित केला आसा. विजय सरदेसायाचो ह्या मतदारसंघात कॅन्डिडेट जिखपा फाटल्यान मोठो वांटो आसा. गोवा फॉरवर्डान हांगा आपली सगळी शक्ती पणाक लायली. त्याच बरोबर अशें आयकूं येता की बाबू आजगांवकर तो सध्या बीजेपी कडल्यान पयस गेल्लो आसा. ताणें बी ताचे हांगा वोटर आसात जे आमचे गांधी मार्केटाक भाजी विकतात जावं बाकीचे हें करतात. तांची बी बाबू आजगांवकरान तेंको जो आसा तो काँग्रेसी सायडीच्यान दिवपाक लायलो आनी हाका लागून काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट लोरेन्सो फेर्नांडीस हो 460 मतांनी जिखिल्लो आसा. आतांच राया मतदारसंघांतल्यान रिजल्ट आवट जाल्लो आसा आनी राया मतदारसंघांतल्यान गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट 1300 मतां सुमार लीड घेवन सध्या मुखार आसा आनी ऑलमोस्ट हो कॅन्डिडेट जिखिल्ल्याक जमा आसा अशें आमी धरपाक जाता. हांगाय बी एक म्हणल्यार विजय सरदेसायाचें कौशल्य दिसून येता. ताणें मॅनेजमेंट, मेन म्हणजे मॅनेजमेंट हे निवडणुकीक कसो केलो आनी ताणें सारकें परफेक्ट म्हणजे बांदणी केली. एक्चुअली राया ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर व्हडलो गोवा फॉरवर्डाचो प्रभाव नाशिल्लो. 1-2 म्हयने पयलीं ताणें कोणाक भितर घेवपाक स्टार्ट केल्ले कार्यकर्त्यांक, पूण रिजर्वेशना लागून ताका त्या कार्यकर्त्यांक दिवपाक मेळना. तरी आसतना विजय सरदेसायान हांगा फूल मॅनेजमेंट करून कंट्रोल घेवन हांगा आपले सीट निवडून हाडिल्ले आसा. सो एकंदरीत चालसेतींतल्यान सद्याक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस एलायन्साक 2 सिटां ही प्लस जाल्ले आसात. म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय तो असो की ही जी पळय साश्टी आसा पळय न्ही, ही साश्टी सदांच काँग्रेसचो बालेकिल्लो. सो थंय जरी काँग्रेसीक जर मेळ्ळें न्ही व्हडले अजाप करपाक की व्हडलो उत्साह दाखोवपाक अशें काय ना. आतां एक अपडेट येयल्ली आसा, जशें गौरांगान सांगलें रायाचे जे सीट आसा ते गोवा फॉरवर्डान जिखलेले आसा. इनान्सिया पिंटो ही जिखलेली आसा रायाची सीट.
सो गोवा फॉरवर्डाक खंय तरी पयली फावट गोवा फॉरवर्ड झेडपी इलेक्शनाक देवलो आनीक रायाची सीट सद्याक पर्यंत रायाची सीट ते जिखलेले आसात सो अशी ही अपडेट जाल्ली आसा आनी त्याच बरोबर नॉर्थाच्यान एक अपडेट येयल्ली आसा नॉर्थाच्यान महेश्वर गोवेकर हो जो कॅन्डिडेट आसा तो शिवोलेचो तो बीजेपीन जिखलेलो आसा सो शिवोलेच्यान बीजेपी सीट जिखलेली आसा आनी तशेंच सावर्डेच्यान मोहन गांवकर हो बी बीजेपीचो सीट जिखलेलो आसा सो ह्या 3 सिटांची अपडेट येयल्ली आसा 2 सिटां सावथाची एक आसा गोवा फॉरवर्डाची सीट जिखलेली आसा ते म्हणजे राया हांगा गोवा फॉरवर्डाची सीट इनान्सिया पिंटो हो जिखलेलो आसा तशेंच मोहन गांवकर सावर्डेच्यान जिखलेले आसा आनी शिवोलेच्यान बीजेपीचो महेश्वर गोवेकर ही सीट जिखलेली आसा सो आतां तुमची मामरेबाब आतां तुमची 2 सिटांची जे जाल्लें आसा सो हांगा तुमकां कितें दिसता खंय तरी विरोधक कमी पडले नाही आम्ही तुमकां उजळत सांगलेलें आसा संघटन आनी ताजें जें कार्य पळय आसा तें खूब गरजेचें आसा आनी नुसतें संघटन अशें न्हय तर प्लॅनिंग स्ट्रॅटजी ह्यो खुबश्यो गोश्टी आमकां एक हें आसा गायडलायन आसा कशा तरेन इलेक्शनाच्या कॅम्पेनाचें प्लॅनिंग करप खंयचे हे तातूंत सॅक्टर घेवचे पडटा हें प्लॅनिंग आमचें सत्य सेट केल्लेंच आसा आनी मतदारसंघानुसार ताजेन कांय फेरफार वगैरे जातात आता तुमकां एक प्रश्न विचार आमकां प्रश्न कमी जाला तुमकां विचारपाक तुमी चिंतताले त्यामुळे कॅम्पेनिंग पळय आसा ते प्लॅन स्ट्रॅटजी म्हाका जाय तुमी दवरले कशें हल्ले तुमचो थंय आमदार आसा तुमचो सत्यविजय नायक हो सामको बलाढ्य उमेदवार तुमी थंय हरपाचें कारण कितें तें जें कारण पळय आसा ताजो हें जातली पण तशें पळोवंक गेल्यार फाटल्या वेळार नावेली हो जो मतदारसंघ तो फ्लूक आयले अशें म्हणटा तुमी तो आमी जिखले कसो हे इम्पॉर्टंट आसा कारण त्या वेळा ऑपोजिशनाचे वोट स्प्लीट जाले करेक्ट आनी ती लॉटरी आमकां तेन्ना लागली लॉटरी लागली लॉटरी कितें सतत लागता अशें ना न्ही नशिबाचो भाग आसता म्हणजे राजकारणात सुद्धा हा विचार करता आसतना सदां न्हय तुमच्या हाका कितें बरयल्लें पळय आसा खरें हे नशीब हे खरें ते नशीब तुमचें कोणूय काडूंक शकना हांव जाल्यार सदां म्हणटलें तुमकां जर राजयोग जर आसा प्रेमानंद मामरो आमदार जावपाक जाय आशिल्लो इतलीं वर्सां सरपंच ना राजयोग नाशिल्लो राजयोग कितें आसा राजयोग जर ना हांवें थंय डुबकी मारून पळयल्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकूय हांव लढयल्या आनी विधानसभेची निवडणूक हांवें लढयल्या आनी एक्चुअली कितें आसा तुमी कितले म्हणजे तुमी आतां जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको जावपा खातीर आनी बाकीचे सगळे एक्चुअली इम्प्लिमेंटेशन जावपा खातीर आमच्या पंचायत राज अखिल गोवा पंचायत राज परिशदेन एक्चुअली संघर्श केला म्हणजे 1994 जरी थर्ड हे जालो अमेंडमेंट जालो तरी आमचे गोंयचे सरकार त्या वेळेचे म्हणजे काँग्रेसचेच सरकार हांगा पंचायत राज कायदो लागू करपाकूच तयार नासले जो 97 लागू जालो ताजे नंतर इलेक्शन घेवपाक तयार ना जिल्हा पंचायतीचे एक गव्हर्मेंट सर्वंट काडलो आनी इलेक्शन कमिशनान नेमलो ताजेर आमी कोर्टान आव्हान दिल्या बरोबर ताणें फाटीं घेतले ते आनी आतां ज्या प्रमाणे रिटायर्ड अधिकारी आतां इलेक्शन कमिशनाचे आसतात आनी इतलेंच न्हय शेवटी जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जावपा जाय म्हणून आमकां कोर्टान वचचें पडलें आनी कोर्टान वतकच सरकारान एफिडेवीट दिलो काँग्रेसच्या की आमी इलेक्शन घेता आनी पयली निवडणूक जाली खूब लेट जाली 94 हें जाल्लें ताबडतोब जावंक जाय आसली जालें ना 97 लागले नोटिफाय करपाक कायदोच आनी त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की जे पळय कितें अधिकार आनी अजून मेरेन आनिकूय दिवपाक जाय जिल्हा पंचायतीक अधिकार खरें म्हणजे म्हजें अशें मत आशिल्लें की गोंया सारक्या ल्हान राज्यांत जिल्हा पंचायती ह्यो हे न्हय आमकां सेकंड जो टायर पळय आसा तालुका पंचायत समिती हे जर आशिल्ले जाल्यार बऱ्या प्रकारे मातशें तुमकां आडयता हांव आतां एक अपडेट येयल्ली आसा राधिका पालयेकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ही आरांबोलच्यान जिखलेली आसा ती फक्त 56 वोट्सांनी जिखलेली आसा सो हांगा तिणें बीजेपीचे कॅन्डिडेट मनीषा खोरकर
हिका हरिल्ली आसा. सो हे एक फर्स्ट इंडिपेंडंटा खातीर जैत जाल्लें आसा. राधिका पालयेकर ही आरांबोलच्यान जिखलेली आसा. सो आमी परत शिवोलेचेर डिस्कशन करुया. हांव वयता काँग्रेस स्पोक्सपर्सन खलप बाबा कडेन. हांगा जे शिवोले मतदारसंघ आसा हांगा काँग्रेसी बरोबर आरजी आशिल्ले. सो तुमचे हांगा कशें कितें जालें? परत शिवोले जेन्ना मतदारसंघ पळयता आमी तो खंय तरी एनटी बीजेपी फाटले फावट 2 विधानसभेचे टर्म जे एनटी बीजेपी हांगा जिखलेले आसात. सो आतां तुमी परत बीजेपीक हांगा जिखपाक चान्स दिल्लो आसा. सो कित्याक लागून तुमी कमी पडले? टॉकिंग अबाउट अंजुना और शिवोले शिवोले नॉट अंजुना. नॉट अंजुना. ओके, शिवोले जालें कितें सांगता तुमकां हांव. इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. लोकांक पर्यंत तरी पावूंक ना कितें जालें तें. जो तुम्ही ऐकले आसतले इशू जालो 2 फॉर्म पावले बी फॉर्म म्हणून. ते एक्चुली जाल्ले कितें तें हांव तुमकां सांगता की आमी कॅन्डिडेट दिलो फ्रांसीस फर्नांडीस. ताणें जो बी फॉर्म भरलो. ओके, आतां जाल्यार आमकां पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल काँग्रेसी प्रॉब्लम हो आसलो की महाराष्ट्रान पयलीं जे इलेक्शनां जालीं बऱ्याच जाग्याचेर अनअपोज इलेक्शनां जालीं काँग्रेसीचे सगळे फॉर्म रिजेक्ट करून. सो फर्स्ट आवर प्रायोरिटी वॉज की सगळेचे सगळे काँग्रेसचे फॉर्म 36च्या 36 आमी क्लियर जावंक जाय. हांवें स्वता भितरले 36तले 34 फॉर्म भरल्यात. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी फॉर्म, आख्खे फॉर्म हांवें पेन्सिलेन भरून प्रत्येक कॅन्डिडेटाक दिल्या. फ्रांसीस फर्नांडीस आपलो फॉर्म घेवन गेलो. ताणें कितें करपाचें की ही इज अ व्हेरी एक्सपिरियन्स पर्सन. पण ताणें आपले 4 कॉलम जे आसात बी फॉर्माचेर तातूंत कॅन्डिडेटाची इन्फॉर्मेशन आसता ती भरली आनी सबस्टिट्यूट कॅन्डिडेट ब्लँक दवरिल्लो. त्या उपरांत फाटल्यान ताजो जो पॅरेग्राफ आसा त्या पॅरेग्राफान कितें आसा की जर पार्टी चेंज करता कॅन्डिडेट पॅरेग्राफ 2 जाल्यार तो फाटल्यान बरयता की सो अँड सो कॅन्डिडेट हेज बीन रिसिंडेड. तर तेजे जे कोण फॉर्म भरताले तेणी ताचें नांव नासलें. सो दॅट फॉर्म वॉज सपोज टू बी रिजेक्टेड. सो इमिजिएटली आमकां ब्लॉकान 2 नांवां दिल्लीं फ्रांसीस फर्नांडीस आनी रोशन. सो इमिजिएटली एडवोकेट रोशन फायल्ड अ फॉर्म कित्याक रिजेक्ट जावंक जायना म्हणून. तातूंत तो हे जालें आनी पण ते लोकां पर्यंत सारकें पावूंक ना. दॅट्स कन्फ्युजना खातीर हे जाला. मातशें तुमकां आडयता. आमचे जे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर आसा ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सावन आमचे वांगडा हांगा जॉइन जाल्ले आसा. सो वर्षा आवाज येता तुका? हय येता. सो कितें अपडेट? सध्या जर आमी गौरीश पळयली जाल्यार सकाळच्यान तिसवाडी तालुक्यांचे सगळे जे तालुके आसा म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते जर आमी पळयले जाल्यार सध्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसींतले 15 बूथ जे आसा ताचे वयले म्हणजे ही जी अपडेट आसा तातूंत जर आमी सगळे पळयले जाल्यार बीजेपी काँग्रेस आरजीपी आनी आप जे आसा तांची जर अपडेट आमी पळयली जाल्यार फर्स्ट राउंड जो जालो तेन्ना जर आमी पळयली जाल्यार आमकां काँग्रेस लीड करता अशी दिश्टी पडले. आनी आतां सध्या सेकंड राउंडूय जाल्लो आसा. फर्स्ट राउंडाची जर हांवें अपडेट पळयली जाल्यार बीजेपी जो त्यांचो जो काउंट आसा तो 1696 असो तांचो काउंट आसा. काँग्रेस जर पळयलो जाल्यार 2614 असो काउंट आशिल्लो. आरजीपी जर पळयलो जाल्यार 1546 असो काउंट आशिल्लो. जाल्यार आप जर आमी पळयलो जाल्यार 157 असो तांचो काउंट आशिल्लो. आनी पुराय जर आमी ही आंकडेवारी जर पळयली जाल्यार तातूंत आमकां खंय तरी काँग्रेस जी आसा ती लीड करतना दिश्टी पडटाली. आनी आमी जर आतां फूल म्हणजे दोनूय जे आसा ते म्हणजे फर्स्ट राउंड आणि सेकंड राउंड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 15 जे बूथ आसा तांचो जर आता टोटल राउंड जो आसा तो पळयलो जाल्यार सध्या आमकां आरजीपी जी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही लीड करतना दिश्टी पडटा आणि ती काँग्रेस जी आसा तांच्याकून 774 अशी लीड करतना आमकां दिश्टी पडटा. जर आमी टोटल नंबर जर पळयलो जाल्यार दोनूय राउंडाचे बीजेपी जी आसा त्याचो टोटल नंबर जो आसा 351 त्यांचो टोटल नंबर आसा. जाल्यार काँग्रेस जी आसा ती 3734 असो तांचो टोटल नंबर आसा. जाल्यार आरजी जी आसा ती
4508 असो आमकां नंबर दिश्टी पडटा, जाल्यार आप जी आसा ती 210 असो आमकां नंबर दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या भितून समज जर आमी फूल म्हणजे चारूय हांचे समज पार्टींचे समज जर आमी टोटल नंबर जर हाची आंकडेवारी जर पळयली जाल्यार आमकां खंय तरी आरजी जी आसा ती लीड करतना दिश्टी पडटा आनी काँग्रेसीकून म्हणजे 700कून चड मतांनी आमकां आरजी लीड करतना हांगासर दिश्टी पडटा. सध्या आरजीचे जे सगळे सपोर्टर्स जे आसा ते येयल्यात, भायर रावलेले आसा आनी सध्या विरेश बोरकर जो आसा तो खंय तरी वाटेक आसा आनी एक थोड्याच वेळान हांगासर पावतलो अशी अपडेट जी आसा ती आमकां हांगासर वर्षा मेळटा. आमकां सांग, सांताक्रूज सोडून आनी खंयचे खंयचे मतदारसंघाचे थंय आतां कावंटींग जावपाची आसा? वर्षा आवाज येता? हय येता. सांताक्रूज जावन आतां खंयचे खंयचे मतदारसंघाचे हांगा कावंटींग जावपाची आसा आनी कशी कितें जातली? ओके गौरीश सर, आमी सध्या पळयलें जाल्यार सांताक्रूज मतदारसंघ जो आसा तातूंतले जे 15 बूथ आसा ताचे सध्या कावंटींग चालू आसा आनी अजून फायनल रिपोर्ट जो आसा तो तांच्यांनी दिवंक नाशिल्ल्या कारणान फुडली खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली हे आमकां अजून कळीत करूंक ना. पूण सध्या जर आमी पळयलें जाल्यार आतां कांयच वेळा भितून आमकां जो आसा तो सांताक्रुजाचो सारको म्हणजे ऑफिशियल जो रिपोर्ट जो आसा तो येतलो जाल्यार ताचे उपरांतूच आमकां कळटलें की बाबा फुडली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती खंयची आसा ती. ओके. लेट जाता हय हय. सांताक्रूज ताणें पयलो घेतला तोच ताका तितलो वेळ लागता. ना प्रॉब्लेम खूप आसा ते इलेक्शनात. जाला कशें की मेन म्हणजे बॅलट आसा आणि सेकंडली मिसमॅनेजमेंट, आय एम सॉरी टू से, बाय इलेक्शन कमिशन इटसेल्फ. हे आतां पळया तुमी पत्रकारांक तुमकां न्यूज येवपाकूच भितर कितले कावंटींग जाले ते कांयच भायर सरना थंयच्यान. तेणे हँड रिटन तरी दिया, बुलेटीन दिया, नाल्यार ते एटलीस्ट अनावन्स करा, ते सुद्दां घालूंक ना तेंच्यांनी. आतां हे वोटराचो रायट आसा न्ही, ताका कळूंक जाय न्ही कितें चल्लां तें. ओके, अनाउन्समेंट पळय आसा न्ही, अनलेस एंड अनटील डाउटफूल वोट्स आर क्लियर्ड यू कॅनॉट मेक एन ना पूण ते बरोबर आसा. सकाळी इतले दे वूड नॉट, इट इज इलेक्शन कमिशन. 8 जर काउंटिंग सुरू ते जालें. जात पावणे काउंटिंग बारा मे बी स्लो बट पावणे बारा जाले तरी तिसवाडीन एक इलेक्शन result येना. कमिशन डजंट मेक एन अनाउन्समेंट अनलेस एंड अनटील क्लियर फिगर्स कम. ना ते कारण बरोबर इवन बुथाच्या बाबतीत डाऊटफुल असतात पळय, दे आर चेक्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, द काउंटिंग हे ऑफिसर, बिकॉज दॅट हो आज्यान ते हे करून आम्ही त्यामुळे दे विल गिव्ह फायनल फिगर्स. ओके. 8 जाल्यापासून पळयत आसा हे इश्यू आसात. पत्रकारांकाच तुमकां प्रॉब्लेम येत एक आसा. अपडेट हाडलेली आसा. सांताक्रुजाचे जे सीट आसा ते आरजीपीन जिखलेले आसा. 700 परस मायज मतांनी आरजीपीन हे सांताक्रुजाचे सीट जिखलेले आसा. सो हांगा ह्या सांताक्रुजाच्या सीटाक लागून खुबसो बोवाळ जालो. जी मेन अलायन्स तुटली, म्हणल्यार अलायन्सांतल्यान जे भायर सरले ते आरजीपी आमकां सांताक्रुजाची सीट जाय म्हणून अलायन्सांतल्यान ते भायर सरले. सो हांगा हे सगळें पळयलें, हे सगळें राजकारण पळयलें जाल्यार काँग्रेसीक खंय तरी तेणी फाटीं दवरलेली आसा, ती बी 700+ मतांनी. सो खंय तरी त्या वेळार तुमकां अशें दिसता खलप बाब की त्या वेळार आरजीची तुमी आयकपाक जाय आशिल्लें आनी अलायन्स करपाक जाय आशिल्ली, जेणे करून तुमकां बाकीचे गोंयभर खंय तरी धक्को बसपा नाशिल्लो. बाकीचे कितें जावंक जाय आसलें जावंक नासलें दॅट्स पास्टान अशें जावंक जाय ते दॅट इज नाव मिनिंगलेस. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज की ओवरऑल रिजल्ट जो कितें लागतलो, ऑफकोर्स इट्स व्हेरी स्लो. सांज जातली अशी दिसूंक लागली, आतां 12 जाली. ओके, आनी त्या उपरांत पळोवया आमी की एक्झॅक्टली खंय आमी पावताचे. प्रत्येकान स्टडी करपाची गरज आहा हाचेर. सो श्रीकृष्ण बाब, म्हाका हांव तुमचे फुडें येता की आम आदमी पार्टी आसा जी आतां इतले सगळे मॅनेज्ड करून तुमी गेल्ले आसा. केजरीवाल गोंयान येयलो, केजरीवालान खुबशा मतदारसंघांनी प्रचार केलो. सो त्या मतदारसंघान कितें डेव्हलपमेंट जावपाक शकता आम आदमी पार्टी खातीर हे फावट? आमी जशें तुमकां सांगलें, आमी एक सेमी फायनल कशी इलेक्शन पळयल्लें आनी सेमी फायनल जर म्हणटा जर आमकां असेंब्ली इलेक्शनाक जर बरें कितें करपाक जाय आनी सारकें ऑर्गनायज वेन वचपाक जाय जाल्यार आमचे मोठे लिडर्स गोंयान येवप तो सुद्दां एक तयारेचोच भाग आसा. कित्याक जेन्ना मोठो लिडर स्टार कॅम्पेन जाल्यार व्हडलो लिडर जेन्ना एका पार्टीचो जेन्ना गोंयान येता तेन्ना एक फूल जी मॅनेजमेंट आसा पळय ते वेगळ्याच लेवलार जाता. जेन्ना इलेक्शनाचो प्रचार आनी ते मॅनेजमेंट हे दोनूय जशें मॅनेज करप ती सुद्दां एक तयारेचो भाग आसा. आनी आमी सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्युएन्सीज दवरलेल्यो ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो नॅशनल कन्व्हेनर वतलो आनी थंय मिटींग जातल्यो. तसो आमचो शेल्डे, मागीर आमच्या आमदारांच्यो दोनूय आमदारांच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हांगा आमचो चिंबल, हांगा 4च कॉन्स्टिट्युएन्सी, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा 3 अशें आमी मिटिंग्स केल्ल्यो.
आणि ह्यो तेच तयारीचोच भाग असलो की प्रचार चालू असताना ते कशें जाता तेजो एक भाग असलो. आता जेन्ना आमी एक हे म्हणटा तयारीचो भाग नाल्यार एक कशें इलेक्शना वचप तेजो भाग म्हणटा, जेन्ना आमी इंडिव्हिज्युअल गेल्ले हे ह्याच खातीर, जशें आतां तूं आत्ताय आमी रिपोर्ट आयकलो की RGPन एक सांताक्रूजचो सीट जिखलेलो आसा, हे तेजोच एक भाग आसा. कित्याक जर आमी जर व्हडली पार्टी म्हणून जर ऑपोजिशनान व्हडली पार्टी म्हणून जर एक विश्वास ठेवपाक जाय जाल्यार काँग्रेसीचेर दवरपाक जाय, पूण तो विश्वासूच आमकां ना. म्हाका दिसता खंय जे सीट आतां RG जिखला पळय तो जो RGPन जो प्रूव केल्लो आसा की तांकांय विश्वास ना, कित्याक हांगा जर तेंचेरूच विश्वास ना आमी सुद्दां रावले न्हू जाल्यार आमी तयारी सुद्दां करपाक पावचे नासले. बरोबर पळय आतां सांताक्रूज पयलीं मतां आयल्यात तातूंत भितर लक्षांत धरा एक गजाल खरी आसा की RG काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी उबी राविल्ल्यान मतां स्प्लिट जावन BJP येवपाक आशिल्ली, पूण BJP जवळ 1700 उरल्या, पूण आम आदमी पार्टीक 200 सुद्दां मतां मेळूना. ना आमी ते लास्ट आतांचो ट्रेंड पळयत सांताक्रूज सीट आसा पळय थंय आमी एफर्ट चड घालूंकूच ना, आमी फक्त रावले आमी लास्ट डे हांव तेंच म्हणटा, तुमी सेमी फायनल म्हणत किंवा तयारी म्हणत किंवा रिहर्सल म्हणत, निमाणें उद्दिश्ट कशें आसता की BJP हरोवप इतले वर्सां खातीर, ती इतले वर्सां पावरान आसा, ती तिच्या अगेन्स्ट तिणें तुमकां हरयल्या दिल्लीन, तिणें तुमच्या लिडरांक भितर उडयल्या, तिणें तुमकां नामावरण करून उडयलो पक्ष, जो एक पक्ष येदो व्हडलो उबारून वयर येतालो. अशे परिस्थितींत तुमचो एक कॉमन एनिमी जावपाक आशिल्लो BJP. थंय तुमी फेल जाले पळय, तुमची लिडर आतिशी इतली म्हयन्याचे म्हयने येवन रावली, केजरीवाल दिल्लीचें काम सोडून गोंयांत येवन 3 सभा घेता. सो हें इतलो म्हत्व दिल्लें तुमी इलेक्शन, ज्या इलेक्शनाक तुमी BJP हारूंक शकनात. आतां हेजेर हांव तुमकां एकूच मिनीट म्हाका दिया, हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. आतां सांताक्रूज जो सीट आसा तेजेर जर आमकां प्रत्येक आमची जो ऑर्गनायझेशन आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी तयारी पळोवपाक जाय आनी कशें कितें चलता तें आमकां समजून घेवपाक जाय. सो कॅन्डिडेट घालप आमकां कंपल्सरी, आमी घालतलेच. आतां जर थंय आमी जर एफर्ट्स घातलेले तितले जाल्यार खंय तरी स्प्लिट जावपाचो पोजिशनान आमी थंय येतले आसले आनी थंय सीट पोजिशन त्या हितून वोटूय आमचे खंय तरी कमी जातले असले. त्या खातीर आमी थंय चड एफर्ट केलो, पण आमी सीट घातली. नावाक तुमी सीट घाले, नावांक घालूं ना, नावांक घालूं अशें म्हणटा तूं, ऑर्गनायझेशनांतले चड प्रचारी करूं नाका, मतां फुटपाक लागत ना, हाजोच नावाक घालत ना, नावांक घालप ना. कशें आसा जेन्ना ऑर्गनायझेशन थंय जे लोक काम करता पळय, कार्यकर्ते काम करता, तांकां सुद्दां टेस्ट करपाक तांकां सुद्दां एक तयारी मेळपाक जाय न्हू, कशें कितें इलेक्शनाक फुडें वचप तें. तुमची जर सेमी फायनल धरली जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक आतां तुमकां 200 सुद्दां मतां पडूना. अशा वेळार फुडल्या इलेक्शनाक तुमी खंय कॅन्डिडेट घालतले तेन्ना त्या इलेक्शनाचे जेन्ना आमी थरता 100%, तेन्ना जेन्ना आमचे थरतले पळय तेन्ना आमी डिसायड करता ह्या इलेक्शनाक कितें जालां, थंय प्रोज कितें आसा, कॉन्स कितें आसा, सगळें पयतल्यान तेन्ना फुडल्या इलेक्शनाचे थरयतले. म्हाका एक सांग, आतां आमी क्लियर उलोवया, जर ह्या इलेक्शनाक तुमकां सायजेबल सीट जर मेळना जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक एकला चोरो वचनासतना तुमी युती करपा कडेन प्रयत्न करतले. आतां जर आमी हितून 2 भाग आसा. एक भाग असो की जर आमी थंय सीटूच घालूं ना जाल्यार आमी थंय कशें कितें आसा तें आमकां कळचेंच नासलें, तोच तेच सांगता, जावचेच नसलें. सो आतां आमकां कळलें आसा आनी हेच कळपा खातीर आमी हो सगळो सीट घातला पळय तेच आसा. सो आतां नेक्स्ट जे इलेक्शन आसतलें पळय तेन्ना आमी खंय तरी हे जो रिजल्ट पळयता पळय तेजेरूच डिस्कशन जावन फुडलें डिसिजन घेतलें न्ही. ओके, सो एक अपडेट येयल्ली आसा गिरदोली हांगा जो कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट संजय वेळीप हो 755 वोट्सांनी लीड करता आनीक फर्स्ट रावंडाक तो संजय वेळीप हो काँग्रेस लीड करता. सो हांगा आमी सर सावथाक पळयलें जाल्यार सावथाक BJPन आपले डायरेक्ट कॅन्डिडेट घालून आशिल्ले, ते खंय तरी BJP नांवाचेर वोट पडपाना हो तांकां भंय आशिल्लो म्हणून तेणी घालूना. तरी आसतना हांगा इंडिपेंडंटाक तेणी सपोर्ट करून सुद्दां आमी पळयलें सावथाक साश्टीन जी 3 सिटां आसात ती BJPचे अगेन्स्ट येयल्लीं आसात. सो गिरदोली हांगा येयल्लें आसा जाल्यार मेन म्हटल्यार सर BJP हांगा साश्टीन आपलो प्रभाव घालूंक सोदता पूण तें जायना. सो तुमी हें कशें पळयता? नाही आतां फाटले जर एक तांचे 20 वर्सांचो जर आलेख घेत न्ही जाल्यार मनोहर पर्रीकारान सिरियस एफर्ट्स घाल्ले साश्टी कॉन्कर करपाक आनी तांणी मिशन सालसेत म्हणून एक कार्यक्रमूय राबयल्लो आनी ताणें खूब काम केलें. साश्टीक वतालो, एक तर ताजो सामको मोटरसायकलीन साश्टीन भोंवता आसतना फोटो सामको देशभर व्हायरल जाल्लो. पूण अशे परिस्थितीन भितर पर्रीकारान जे पळय कितें एफर्ट्स घाल्ले ते आतां सरकार घालना. आतां BJPन म्हाका दिसता जवळ जवळ सालसेत सोडून दिला, कारण ज्या पद्दतीन तांकां काम करन दिसतालें त्या पद्दतीन तांणी काम करूना सालसेतीन. आनीक अशे तरेचे सालसेत मिशन तांकां प्रोग्राम चलोवपाक दिसना. तांणी म्हजे कोतान तांची स्ट्रेटेजीच अशी आसा की जंय तांकां सहज जिखून येवप शक्य हिंदू एरिया
त्याच एरियेन तांणी काम सामकें नेटान चलयलां थंय ते यंत्रणा बांदतात बाकी कडेन ताणें कितें ठरयलां चल इंडिपेंडंट घालप आनी ट्राय करप उदक जोखप तशें सो फाटल्या एक 7-8 वर्सां बीजेपीन साश्टीन भितर कॉन्सन्ट्रेट केलां अशें दिसना. सो तुमकां साश्टीन नाका आमरे बाब म्हाका एक सांगात तुमकां साश्टीन नाका नाही, अशें कांय ना. कितें आसा जाणा साश्टीन कॉन्ट्राडिक्शन्स पळय आहा ती तांचेच पार्टी भितर आसात. म्हणजे आतां कितें जाला पयलीं साश्टी म्हणटा पळय ती काँग्रेसचोच बालेकिल्लो म्हणटालो. त्या बालेकिल्ल्यान आतां आपान प्रवेश केला. सारकें खरें. पण तांची झगडी थंय पेट्टलीच न्ही. आनी त्या भायर बाकीचे एलिमेंट्स असतात म्हणजे जांकां काँग्रेसूय नाका आनी आपूय नाका ते सहजासहजी आमचे कडेन अलायन जातले. कितें आसा हे पयलींय जाल्लें आसा आनी जाते ते आमी तांच्या हेल्पान सरकार सुद्दां गेल्लें आसा ही हिस्ट्री आसा. आनी त्यामुळे थंय समजा आपलो कांय एफर्ट घालूनय जर फायदो जायना जाल्यार थंय कॉन्सन्ट्रेट करप की ना हाजो विचार आमी केल्लो आसा. आनी त्यामुळे जंय आमकां चान्सीस यादा आसात आमचें मेन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे विधानसभेच्यो सीट धरले जाल्यार आमी सादारण 32 ते 36 मतदारसंघान आमी चड कॉन्सन्ट्रेट करता सगळे एफर्ट घालतात. आनी त्यामुळे तसोच त्याच मुळे आमकां नावेलीचो सीट मेळ्ळो फाटल्या वेळार. मार्जिनल सीट्स पळय आसा थंय एफर्ट घालपान हें आसा न्ही. सो दॅट इज द ओवरऑल स्ट्रॅटजी नाव. कारण बाईच्या वेळा पासून आमी थंय साश्टीन एफर्ट करून पळयले आनी त्या वेळार जालें ना. हय त्यामुळे केन्ना केन्ना आमकां थंय आमचे जे संघटनात्मक हें सुद्दां कार्य आसा ते बूथ लेवलाचेर हांव स्वता इलेक्शनाच्या वेळा म्हणजे आमच्या पार्टी इलेक्शनाच्या वेळा हांव गोंयचो स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसलो. पण बरेचशे साश्टींतले बूथ आमी थंय इलेक्शनाय आमची जावंक ना. नॉर्थान कंप्लीट आमचे बूथ हे जाले आनी थंय सादारण एक साश्टींचे कांय बूथ आमकां बूथ समिते करूंक मेळ्ळ्यो ना थंय म्हणजे फूल फ्लॅज. सो थंय आमी नॉमिनेशन्स केले. So this is the status and it will remain so long. But we are trying our level best to bring all sections of the people together. म्हाका श्रीनिवास बाब होच धावो धरून हांव तुजे कडेन येता की साश्टी एक तेंपार तुमचो बालेकिल्लो आनी साश्टीन कोणी फातर दवरल्याची गुन्यांव अशें तरेचें वातावरण आमी युजी तो काँग्रेस हो सगळो प्रवास आमी पळयला. सो अशा परिस्थितीन भितर आपान पळय थंय जो पळय कितें प्रवेश केला थंय तुमचे बालेकिल्ले तेणें 2 फोडले थंय तांचे. आनी आजूय अशें दिसता की बाणावलेन भितर आम आदमी पार्टी कितें तरी काम करूं शकता बरें अशें तरेन दिसता. तो रिजल्ट येवना रिजल्टा कडेन आमी पळया आनी तो व्हडलो चर्चेचो विशय आसतलो. पूण तुमकां मान्य करचें पडटलें की साश्टी तुमचो एका अर्दान आप दुसऱ्या अर्दान गोवा फॉरवर्ड. सो तुमकां झक मारत तुमकां मनान कांय जाणां तर गोवा फॉरवर्डा कडेन युती करपाची ना पूण झक मारत युती करची पडटा. कारण तुमी पळयला तुमची साश्टीच नाल्यार फुटून वतली. ना गोवा फॉरवर्ड बद्दल पयलीं सांगता. आय एम ग्रेटफूल टू गोवा फॉरवर्ड एज अ काँग्रेस पार्टी. वी आर थँकफूल टू दॅम. गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी वांगडा जें काम केल्लेलें आसा इट इज नॉट लिमिटेड ओन्ली टू साश्टी. आमी दोगांयनी मेळोन सगळी कडेन बरें काम केल्लेलें आसा. गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटां खातीरूय सगळी कडेन ट्राय केल्लेली आसा. आमी तांकां हेल्प केल्लेली आसा आनी मदीं जे कितें डिफरन्सीस आसतले दोज वील बी आयर्नड आउट एंड यू वील हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग अलायन्स. दॅट इज ऑल ट्रू. गोवा फॉरवर्ड दॅट इज ऑल ट्रू. आतां फुडें येता हांव साश्टीचेर येता. साश्टी वी आर रिबिल्डींग. जे तुमकां हांगासर ह्या रिजल्टान दिसतलें जाता की काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड अलायन्स टुगेदर वील have a stable साश्टी and not only साश्टी. आमी जे तुमकां स्टार्टिंगाक हांवें म्हटलें सगळ्याच बुथांचेर काम करीत आसात. ना बुथाचें बरें. आनी म्हाका स्पेसिफीक म्हणजे प्रश्न स्पेसिफीक सांगता. स्पेसिफीक असो तुमचो 2 सीट ऑलरेडी साश्टींतल्यो खाल्यो ते पास जालो खंय आम आदमी पार्टीन खाल्यो. फाटल्या इलेक्शनाक आमकां चर्चा करता तो विचारान घेता. बट एक दुसरो फातोर्डा तुमचो एक ते बाबा साम बालेकिल्लो तो गोवा फॉरवर्ड खाता. आतां फाल्यां आम आदमी पार्टी तुमचे कडेन आयल्यार
युती केल्यार करपा ना पण मागीर आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्डची सीट मागतली काय ना ना, दोन तरी मागतले न्ही बाणावले आनी तांचे ऑलरेडी तांचे दोन आहा. हे स्पेक्युलेशनांनी काय अर्थ ना. आज पयली रिजल्ट लागुनी आमी मेन म्हणजे म्हाका तुमकां सांगपाचो मुद्दो हातून कितें आशिल्लो, तुमी आमचे न्ही कॅन्डिडेटांची लिस्ट पळया. आमी जी कॅन्डिडेट दिल्यात ते एक म्हणजे आमच्या ब्लॉकांचेच दिल्यात, दुसरें म्हणजे मॅक्झिमम सगळेच तुमी इवन जनरल सिटार तुमकां दिसतले ओबीसी कॅन्डिडेट आहात. आमी सगळे कॅन्डिडेट बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट दिल्लेले आसात. ज्या जाग्यार आमचो बालेकिल्लो जालो, BJP स्वताचो बाले किल्लो समजता, थंयसर सुद्दां आमी फायट दिल्लेली आसा. आनी हे तुमकां फुडें येता थोड्या दिसांनी दिसतले. म्हाका आम आदमी पार्टीक विचारपाक जाय हो प्रश्न. म्हाका सांग, तुमी काँग्रेसीचो बालेकिल्लो फोडलो, हे दोन तांचे सामके खडेगाड मतदारसंघ तुमी ते वेळ्ळी आनी बाणावले तुमी व्हेले. सो अशे परिस्थितीन तूं मान्य करना की काँग्रेस वीक जाल्या साश्टीन? काँग्रेस हांव तेज्या वयर वचून उलयता. काँग्रेस फक्त साश्टीनूच वीक जावना, काँग्रेस फूल गोंयान वीक जाल्ली आसा, हो म्हाजो स्टेटमेंट. कित्याक आतां जो रिजल्ट तुमी म्हणटा पळय, हो आतां जशें कलब आत्तां म्हटलें पळय की तेंच्यांनी त्या पॉयंटारसूनच फूड स्टार्ट कित्याक म्हटलं तें सांगता तुमकां. तेणी म्हटलें की आमी कॅन्डिडेट ब्लॉकांतलेच घातलेले आसा. हांव तुमकां एक बेस्ट एक हें सांगता, म्हाजे कडेन लिस्ट आसा, कित्याक हांवेनूच एक प्रेस घेवन त्या लिस्ट हांवें सांगलेलें. गुडदोरी BJPचो लिडर संजय वेळीप, ताका तेंच्यांनी इम्पोर्ट करून काँग्रेसीन तिकेट दिल्लें. मागीर तो डिस्ट्रिक्ट व्हायस प्रेसिडेंट गाब्रियल फेर्नांडीस तेणी हें केल्लें. मागीर मांद्रे काँग्रेस लिडर काँग्रेसचे लिडर आसले पळय, तेंच्यांनी अशेंच कितें तरी नाटकां जाता आनी तांकां कितें कितें म्हणून तेंच्यांनी मागीर तांकां पार्टींतले काडलेले. मागीर नावेलीनूय तशेंच केल्लें तेंच्यांनी. सो हे सगळे जे आसा पळय, कलंगूटचे बेस्ट एग्जाम्पल. कलंगूटचे सुद्दां BJPचो पयलीं आसलो, ताका त्याच एका सपोर्टेड कॅन्डिडेटाक हाडून तेंच्यांनी हांगा काँग्रेसीन तिकेट दिल्ली. सो अशें आसतना कॅन्डिडेटूच तर ना जाल्यार कित्याक अशें करपाक जाय की आमी स्ट्रॉंग पार्टी. जर आमी जर तुमकां कॅन्डिडेटच ना म्हणटा काँग्रेसी कडेन तूं नाच जाल्या बऱ्या सिटांचेर तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना, आनी त्या खातीर हे परिस्थितीन ते पावला. आनी तरी ते म्हणटा की तेंच्यांनी तर एक्सेप्ट केल्ले की आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना, जशें आमचे कडेन थोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कॅन्डिडेट नासले. अशें तर एक्सेप्ट केलें आनी टेबलार बसलेले सगळे सारके जातले आसले. पण हांगा आमकां तेंचो एटिट्यूड खबर आहा की तेंचो एटिट्यूड असो आसता की आमी व्हडली पार्टी सो आमकां मोठो चंक जाय. सो ह्या हितून केन्ना जायत ना न्ही. ह्या हितून ते BJPचे ऑर्गनायझेशन आनी हें आसा पळय ताका आमी उडोवंक शकत ना. सो त्या खातीर खंय तरी ऑर्गनायझेशन आपले प्रत्येक पार्टीन सारकें ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक जाय, मागीर फुडें वचपाक जाय. तुम्ही फाटल्या इलेक्शनाक पळयलां, देवा कडेन वचून सोपूत घेवनय लोक फुटले. ह्या परिस्थितीन तुम्ही फुटीरांक घेतात आनी तिकेट बीजेपीतल्यान आयिल्ले तुमी लोकांक तिकेट कशी दिली? खंयच्या म्हणजे तुका सांगता की जो ब्लॉकान सांगला, जर आयज तो वेळीप जो कॅन्डिडेट आसा तो BJPसून येवन येयला अशें न्ही. जेन्ना लोकल आमचो ब्लॉक आमकां सांगता त्या उपरांत जाल्लेलें आसा. हे कलंगूट इज एन एलिगेशन आनी तशें जाल्यार मागीर हांवूय उलट म्हणूं शकता. तांच्यांनी हातून रेस मागून काँग्रेस ब्लॉक हांव थंयसर इन्चार्ज, हांवें ब्लॉकाची मिटींग घेतली. 40 लोक काँग्रेसचे बसल्यात. त्यांच्या फुड्यान आमी सगळे 2 कॅन्डिडेट आसा, एक सिलेक्ट जातलो, जर जातलो ताका दुसरो सपोर्ट करतलो काय ना. दोगांयनी उठून सांगले आमी करतले. आनी मागीर दुसरो जाका मेळोंक ना तिकेट, ताका हेंच्यांनी तिकेट दिल्लेली आहा. दीस एलिगेशन्स आर मिनिंगलेस. काँग्रेस इज इन ओपोजिशन. काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक आमी तिकेट दिवप ते खंय तरी ओपोजिशनाचोच जालो. BJPसून हाडून जर तुमी तिकेट दिता न्हू जाल्यार खंय तरी आनी BJPकूच उडोवपाची भाशा उलयता जाल्यार ते कशें कितें तेचेर खरोच क्वेश्चन मार्क आमकां खरोच आसा. नाही काँग्रेस हाडून आज तुम्ही काँग्रेसीच्या विरुद्ध लढटात. सो आमी आमी उलयतात ते अशें की अशे तरेन ऐन वेळार कॅन्डिडेट फोडून हाडून तांकां तिकेट दिवप हें बरोबर? म्हाका एकच सांग. ना बरोबर न्हीच. BJPचे तर आनीक फुडलें. तुम्ही तरी कॅन्डिडेट दितात, ते आमदार फोडटात. हांवें ते आमदार घेतात. प्रेमानंद बाब, हे जे कितें फाटाफुटीचें राजकारण चल्लां हें गोंयांत आजूच न्ही. MGनी फोडल्यात एकदेवार UGचे, ताजे नंतर युजीन फोडल्यात, ताजे नंतर काँग्रेसीन MG तर सदां फोडटाले. दर इलेक्शन जालें MGतल्यान 3 लोक आयले, 4 लोक आयले. आनी आतां तर तुमी घाऊक पक्षांतर 33 मेंबर तुमचे कडेन आहात आनी उरल्यात सर. प्रभाल बाब, हाजेर तूं एक हांव एक म्हणटा एक आत्मपरीक्षण करपी एक कितें तरी मत दी न्ही आमकां. सर एक अपडेट दिवया. MGPचो कवळे कॅन्डिडेट गणपत नायक
हो जिखलेलो आसा आनीक MGPचो हो जो कॅन्डिडेट आसा तेजी फायट वन एंड ओनली आशिल्ली ती म्हणजे RGPचो जो फुडारी आसा विश्वेश नायक हेचे अगेन्स्ट तेजी फायट आशिल्ली आनीक गणपत नायक जो आसा तो कोंकणीच्यान जिखलेलो आसा. सो MGPक हें पयली सीट मेळ्ळेलें आसा सावथ गोवान. एमजीपीचे अस्तित्व तुमचे बरोबर प्रेमान बाब तुमकां लागून ते खंयचे पक्ष आयले ते ताजे बरोबर ते रावतात आतां ते तुमचे बरोबर रावल्यात सो कितें कशें दिसता तुमकां ही युती आमची युती पुढे आसा ती फाटल्या वेळार आशिल्ली आनी आतांय ती जिल्हा पंचायत निवडणूकूच जाल्या आतां युती म्हणजे तांचे 3 कॅन्डिडेट आसात. सावथ गोवान 2 आनी उत्तर गोवान 1. हय आनी आमचे कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवान 24 एक MGPचो 25 बरोबर. सावथाक आमचे 16 कॅन्डिडेट तांचे 2 18 बाकीचे कडेन आमी इंडिपेंडंट हय कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केल्ले आसा हय आनी ही युती अबाधीत उरतली अशें आमच्या लिडरांनी सांगिल्लें आसा. त्यामुळे येत्या विधानसभेक सुद्दां ह्या युती म्हाका एक इलेक्शन सांगात, लढयतले. तुम्ही येदी व्हडली पार्टी जाली आतां 33 मेंबर तुमचे येदो व्हडलो स्ट्रॉंग सपोर्ट बेस तुमकां MGP कडेन युती करपाक कित्याक दिसता तुमकां अजुनूय भंय दिसता हिंदू मता भितर फूट पडटा ना भयाचो प्रश्न ना पण जाता तितले जे आमच्या समविचारी पक्षाच्या मताचे संवर्धन करप हे खूब गरजेचें आसा न्ही. त्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार BJP आनी MGP हे समविचारी पक्ष. तर काँग्रेस कडेन केन्ना ते हाजे खातीर गेले सत्ते खातीर ह्यो गोश्ट वेगळी पण समविचारी पक्षाच्या मताची फाटाफूट जावं नये हो आमचो ताजे भितरलो हेतू आसा. कोण ना पूण एक गजाल खरी 1994 इलेक्शनान MGP BJPक फाटीर घेवन म्हणटा तशी इलेक्शनान देंवली. आज अशी परिस्थिती आहा की BJP MGPक फाटीर घेवन भोंवता. संघटनेच्या जोराचेर हे कितें हय, आसा, बरोबर. संघटनाचे जे पळय हे आसा बिल्डअप सारकें ते आनी जालें ती की- तुमचो हेतू MGPकूय कळटा पूण MGP आसाय तांकां कशें तरी सत्ताधारी पक्षा बरोबर रावचें पडटा. तांकांय चड कॅन्डिडेट घालपाचें ना कशें तरी करून एक 2-3 सीट जिखप कशें तरी करून सत्ताधारी पक्षा बरोबर रावप आपली कामां करून घेवप पण पक्ष तितलो दवरप वाडोवपाची गरज नासता तुमच्या पत्त्यार पडटा. किऱ्याच्या जोरार जाल्यार ते मागीर जेन्ना बायोग्राफी येतल्यो भायर तेन्ना कळटले कसली बायोग्राफी जेन्ना येतल्यो ओके तुमचे सारके पत्रकारूच बरयतले न्ही ओके तेन्ना पूण कळटलें. हेतून एक इंटरेस्टिंग गजाल आसा 2017 MGPन BJPक सोडले आनीक ते सेपरेट गेले ओपोजिशन सायडीक गेले तेन्ना BJPक मातसो मार बसलो. हय BJPक मार बसलो पूण 2022 परत तीच गत जाली. तेन्ना काँग्रेसीचे किंवा दुसरे जे ऑपोजिशन आसा ते MGP आमचे 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 करपाक लागले पूण जसो रिजल्ट येयलो MGPचे गेले BJP वांगडा. सो अशें आतां MGPच न्हय GFP आयले ना गोवा फॉरवर्ड म्हाका याद आसा खंयच्या तरी प्रुडंट चॅनलार काय कितें हांव तेन्ना हाका गेलो डिबेटीक आनी कोण तरी म्हाका 11-12 रिलीव करपाचो आसलो पण जालें कितें आमचे 13च सीट आयले आनी कोण रिलीव करपाक आयलो ना. दीसभर हांव थंयच उरलो आनी बरोबर हे सगळे आसले GFP हे ते. आनी त्याच वेळार हांवें सांगिल्लें की शक्यता आहे म्हणून की GFP आमचे बरोबर येवपाची शक्यता आनी तशेंच घडलें नेमकें. त्यामुळे विजय सरदेसायक आता किती हे मारुनी गमजा तो आमचे बरोबर बसलेलो न्हय हाका हे पयली आणि सगळे आपले मोठेपण म्हणून सांगता काय मोठेपणाचो लोकांची प्रश्न ना voter आमच्या साठी मोठेपणाचो question प्रश्न ना mark असा. कित्याक कितें आसा? आसपाची गजाल न्हू सर सत्ते गजाल खातीर न्हय की तुम्ही हसून सांगली पण खरें हे आम्ही लोकांचेर आसले तुम्ही लोकांचेर आसले तुम्ही जेन्ना हसून सांगले पळय 17 हांव लोकांचेर आसूंक ना हांव लिडराचेर आसला वोटरांचेर आसले वोटराचेर हाडपाचो प्रश्न ना वोटरांक तुमच्या हातून सहभागूच म्हाका आता ह्या डिसिजनाचेर एकूच मिनिट दिया तुम्ही जेन्ना हसून हे सांगता पळय की आमचे 13 येयल्ले आसतना आमी आपूण सांगली शक्यता आसा तेन्ना तुम्ही
अशें दाखोवन दिता की कोणूय येवं हांगा कितें येवं आमी तांकां उखलपाचें आमचे कडेन कापास्तर आसा. ह्या खातीर तुमी हे हांसून जे सांगता पळय आनी त्या मुद्द्याचेर तुमी हांगा राजकारण करता आनी हेच राजकारणाचे आमकां भाग जावपाचो ना म्हणून खंय आमकां अलायन्साच्या भायर आमी दवरता. कित्याक आमकां खबर आमी कोणाक कॅन्डिडेट दवरतले पळय तुमच्या पार्टी कडेन तुमच्या जे आमिषा तुमी दाखयता आमिषा दाखयता काय फायली दाखयता की आनी कितें दाखयता तें आमकां खबर ना. तें तुमकां खबर आसतलें. पण ह्या खातीर आमी अलायन्साच्या भायर रावता आमी कॅन्डिडेट वयचे नासले कॅन्डिडेट आमी दिता. आनी ही एक सुरवात आसा बऱ्या राजकारणाची जी राजकारणाची गोंयाक गरज आसा. कित्याक आतां आनी एक मिनीट घेता हांव सर. कित्याक हांगा आमी पळयता की हांगा खुबशे इश्यू आमी पळयला. आमी शिरगांवचो स्टॅम्पेड पळयलो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर पळयलें. मागीर आमी गुंडाराज आमचो रामा काणकोणकराचेर हमला पळयलो ब्रुटल अटॅक पळयलो आमी तेजेरूय कशें एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आनी कितें एक गुंडाराज सगळ्याक चल्ला पळय खुबश्या कडेन आमी हें पळयलो. मागीर आमी पळयलो आतां हो आमचो जो आरपोरा अग्निकांड जाला तेजेरूय एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हफ्ता मागीर ते करप्शन जे कारणे जितून ते जाला पळय ज्या कारणांनी ते जाला तें आमी पळयलें. हे इतलें सगळें चालू आसतना आनी आमी उलयता माफिया सरकाराचे आमी गजाली उलयता. हे सगळें जर उलयता आसतना जर बीजेपी अशें सुशेगाद बसून हांसून तर गजाली सांगता ते खंयच्या मुद्द्याचेर आनी खंयच्या बळाचेर सांगता पळय हे राजकारण कसलें हें लोकांनी चिंतपाक जाय. लोकांनी बऱ्या राजकारणाची सुरवात करपाक जाय. तेजो जर भाग जातलो जाल्यार खंयच्याच प्रत्येक हांव पार्टेक हांव काँग्रेसीकूय सांगूंक सोदता गोवा फॉरवर्डूय हांव सांगपाक सोदता आपलें ऑर्गनायझेशन घट करा. ते जे बसल्यात आमी अलायन्स केले हे बारीक बारीक इलेक्शनां अलायन्साचेर जायना हें आमकांय कळपा ते फुडें उलयता तेंचेर हांव. आपल्यो पार्टी जर आपली ऑर्गनायझेशन घट करना जाल्यार आमी बीजेपीक उडोवंक शकना. सो ऑर्गनायझेशन बिल्ड पयलीं करा. कित्याक ते जे बसल्या ते फक्त एरोगन्साचे गजाली हांगा उलयता आनी एरोगन्सान ते फक्त लोकांक उखलपाक सोदता. आतां आनी एक मिनीट घेता हांव. झेडपी इलेक्शन म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता ना घेवचो पडटा सर. कित्याक तुमी आनी आमी कित्याक हांव आनी तूं जे करता ना ना कित्याक मुद्दे सगळेच आसा. आन्सर आसा ना, एक तुवें जावं दी काबार ना, सर्विसीस परवा ना ताजे काबार जावं दी. परबी दिता हांव आनी ताका 1 मिनीट दितले आमी. परबी इतल्या खातीर कारण तुमचे आमदार अजून पर्यंत फुटूनात आनी तुमी खरेंच तूं म्हणटा तातूंत म्हाका तथ्य इतल्या खातीर दिसता अजुनूय तुमचे 2 आमदार घट आसात आनी तुमी ती प्रतिमा लोकां मुखार व्हरपाक यश मेळयलां. आमी खंय अजुनूय सांगता तुमकां आतां येयले ते आमदार आनी फुडें येतले ते आमदार आनी आतां येतले ते झेडपी आमचे केन्नाच फुडचे ना ही गॅरंटी तुमकां आयज हांगा बसून दिता हांव. कित्याक आमी एक बऱ्या राजकारणाची सुरवात करता. आमी जरी तुमी म्हटलें पळय 100 आमकां त्या सांताक्रुजान पडल्या 527 मतां तुमी थंय म्हणटा की तुमी जशें म्हाका विचारलें तुमी कित्याक घातलें. कित्याक आमकां प्रत्येक कार्यकर्त्याक जाका आमी विश्वास दिला आमी कॅन्डिडेट घालतले काम करा तेंच्या फाटसून आमकां उबें रावपाकूच जाय आनी आमी 100% तेंच्या फाटून रावतले. कित्याक आयज जर तेंच्यांनी इतली मतां काडल्या ह्या सगळ्या हितून ह्या घाण राजकारणान जर इतली मतां काडटा जाल्यार आनीक 2 वर्सां आसा आमचे कडेन. आमकां खबर आसा कितें केल्यार कितें जाता आनी कितें आतां आमी पयलें इलेक्शन. म्हजो प्रश्न तुका आतां तोच आहा. हें सगळें फ्रस्ट्रेटींग हांव कित्याक म्हणटा ज्या मतदारसंघान उजो लागून 25 लोक मरतात थंय अक्षरशः कायद्याचें राज्य चल्लां अंदाज उंदी चल्ल्या अशे परिस्थितींत थंय जर लोक परत बीजेपीक जर जिखून दिवपाक लागले जाल्यार मागीर कशें तूं खंयचे अर्दान पळयता तूं कितलोय प्रामाणीक मनीस घाल न फुटपी मनीस घाल तो जिखून येवपा डिफिकल्ट. आतां तेच हांव तुमकां सांगता जेन्ना एका पार्टी कडेन ऑर्गनायझेशन बरें आसा नो डावट कोणाकूय विचार हांगा बसल्या कोणाकूय बीजेपी कडेन ऑर्गनायझेशन कशें आसा सगळ्यांत बरें आसा. तेंचे कडेन इलेक्शन मशिनरी तेंची आसा तांकां इलेक्शन कशें खेळप ते म्हणटा पळय 90तल्यो गजाली सांगतात ते. सो तेन्नाच्यान तांकां खबर आसा की इलेक्शन कशें खेळप ते. एडमिनिस्ट्रेशनूय तेंचें आसा सरकारूय तेंचें आसा. समज एक भुरगो आतां एक धरया आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एग्जाम्पल ते सेम आमी दोगूय एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान इलेक्शनाचे हे करता पळय एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जेन्ना आमी एक खंयच्यो मिटिंगे घेवपाक वता आतां ओपोजिशन ते सगळ्यात तुजो कार्यकर्तो न्ही मरे हो केन्नाच जावं पयलीं आशिल्लो पूण हांव सांगतो. सो जेन्ना एक खंयचे ओपोजिशन सरात पळयता की लोकांक बीजेपीचेर राग आसता ते सरास व्यक्त करतात. जेन्ना आमी एक मिटींग घेता बारीकशें आमी व्हडल्यो मिटिंगे घेवना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडल्यो घेना पूण बारीक जेन्ना लोकांक मेळपाक वता पळय ती इन्फॉर्मेशन जेन्ना हेंचे कडेन पावता बीजेपी कडेन पावता तेन्ना पर्सनली आमदार तांकां फोन मारता की तुजें हें जावं ना तें जावं ना धमकेचे स्वर तेंचे कडेन येता. मागीर त्या लोकांनी कितें करपाचें. सगळेच लोक कितें आमच्या सारके उलोवपी नासता नाजाल्यार आमच्या सारके फुडें येवपी नासता. ते थोडे म्हणटा की नाका बाबा आमकां आनीक भंय नाका कित्याक आमचें हें जायत काय तें जायत काय फक्त तांकां एक आनी एक हें दाखयता ते एम्प्लॉयमेंटाचें हें दाखयल्लें वता. ते म्हणटा आमच्या भुरग्याचें बाबा काम जावचें ना काय. मागीर आतां म्हजें घर योजना जाल्या सो म्हज्या घराचें आमच्या घराचें कितें जातलें काय असल्यो सगळे क्वेश्चन मार्क दवरून आनी धमकेच्या स्वरान तर आमदार तांकां पर्सनली फोन करून उलोवपाक लागलो झेडपी इलेक्शनाक जाल्यार हांव म्हणटा की आमचे कोणूय ऑपोजिशन पार्टी आसूं त्यो आमच्या ऑपोजिशन पार्ट्यांची खरीच ती जीत थंयच आमचे ऑपोजिशन पार्टी जिखले. कित्याक हेंकां आपल्या आमदारांक आनी CMांक घरांनी मिटिंगां घेवपाक हाडचें पडलें
त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. एक मिनिटात तू कंटिन्यू कर, हांव तेतून तुका एकूच एड करता. तू फक्त झेडपीचेच उलयता. फाल्यां 23 तारीख फाल्यां गोवा युनिव्हर्सिटीचें इलेक्शन आहा. ओके, ते पयलींच जालें. थंयसर कळ्ळें जेन्ना की NSUI जिखता म्हणून, त्या बरोबर इलेक्शन पोस्टपोन जालें. 70 तरी एटलीस्ट वोटर्स अजून NSUI कडेन आसा. त्या इलेक्शनाक पळयलें जाल्यार डायरेक्ट BJPच्या मिनिस्टरांच्यो धमक्यो तुजो म्हणटा. ओके, भुरग्यांच्या बापायंका वयतात. पयलो म्हणजे तुज्या भुरग्याक उबाच रावं नाका इलेक्शनाक. मागीर हे जे गुंडागिरीचे जे गोष्टी आसात न्ही, BJP वर्कर इज अ न्यूसन्स. हे दोघे जाण सामके बुलंद आवाज घेऊन आयल्यात. तुगे जाप नाका. कितें जालें आप आणि काँग्रेस बरोबर उलयतात त्या दृश्टीन. एवरेज पळय कितें आसा. फर्स्ट प्रिंसिपल इज एवरीथिंग इज फेअर इन वॉर एंड सामके खरें. वॉर एंड इलेक्शन्स. होदोळा पळय जो संदर्भ तो म्हणालो वोटराचेर हे म्हणून. हांव वोटराचेर हे करिना, कारण वोटरांनी एकदां हे मारलो की शेवटी नेतो म्हणजे जे कितें डिसिजन त्या वेळार विजय सरदेसायान घेतले पळय ते वोटराचो हे खंय आहा. इट वॉज देर पर्सनल डिसिजन इन सर्च ऑफ पावर. फक्त एक हे आसलें की भाई मुख्यमंत्री येता म्हणून आमी येता. दॅट वॉज ए निमित्त. प्रिटेक्स्ट, निमित्त. सर एक मातशी अपडेट दिता. म्हाका ती वेळ उलयला. एक अपडेट येयल्ली आसा ती म्हणजे जे फर्स्ट सीट जे काँग्रेसीन जिखलेले दवरले सीट ते परत रिकाउंटिंगान सुद्दां 460 मतांनी दवरलेचो जो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसा तो जिखलेलो आसा. आणि तेजे फाटल्यान दुसरी अपडेट जी येयल्या ती कोला पंचायत कोला जे साऊथ गोवाचे जे सीट आसा थंय सुमित्रा पागी ही काँग्रेस कॅन्डिडेट जिखलेली आसा. सो साऊथ गोवा समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार साऊथ गोवा ओपोजिशनाक मतां बरी पडल्यात. तो जो रिजल्ट आसा तो साऊथ गोवा ओपोजिशन पार्टी हांगा कॅन्डिडेट जिखतात ते आमकां दिश्टी पडटा. सो ही अपडेट आसा. परत आमी मामरे बाबा फुड्यान ह्या कित्याक तेणे आपूण कितें उलयत ते ना एक मिनिट पयलीं मातशी नॉर्थाची कितें न्यूज आसा नॉर्थाची अपडेट, कारण ती कांयच दिसना हांगासर हेचेर पयले जाल्यार. येतली नॉर्थाची अपडेट येतली. प्रेमान बाब सांगात. तूं गोवा फॉरवर्डाचेर उलयतालो आनी तूं ऑपोजिशनाचेर उलयतालो ते तुमकां सांगता तुमी तुमचे आमदार बारीक बारीक इश्यून भितर इंटरफियर जाता. तुज्याच मतदारसंघात खंय तरी एक कडेन बसका घेतल्या दुसऱ्या पार्टीचे लोक बी हाडटा म्हणून. नाही तो हाडटा न्ही, तुम्ही धमकी दितात. बारीक ताणें पयलीं म्हणलें की दोन सेपरेट मुद्दे दोन्ही आन्सर करा. पयलींचो मुद्दो पळय ताजो आशिल्लो की पार्टीन हे करतात, इम्पोर्ट करतात, दुसऱ्या पार्टींतसून हाडटात. करना तुम्ही ते तांचे आमीच न्हय ते तुमी करतात. कळ्ळें न्हय. दिल्लीक पळय आसा आम आदमी पार्टी पळय आसा. दिल्ली पळय आसा थंय आम आदमी पार्टीन कितलेशेच भाजपाचे हे आयले. थोडे आतां परते गेले. कळ्ळें न्हय. गोंयांत सुद्दां आम आदमी पार्टीन खंयचे लोक आयल्या. अशेंच काँग्रेसीनसून आयले आसतले, थोडे BJPसून आयले आसतले, RGसून आयले आसतले. हे येवप वचप पळय ते चालूच असतात. म्हणजे ते इट इज नॉट लिमिटेड टू BJP. इलेक्शना पयलीं चालूच आसता. फुल देशांत जनरल लोक खंय तरी भंय दिसता. जनरल लोक आसता पळय ताजो काय ना. जिखलेले पयले आसा. पूण एक गजाल खरी की ज्या पद्दतीन घाऊक पक्षांतरां सध्या BJPन तयार केल्यात आनी तांकां गरज नासतना इतले तुमी 7-8 लोकांक कित्याक म्हूण येवपाक गरज आशिल्ली. म्हणजे तुमचे कार्यकर्ते भितरल्यान नाखुश आहात, अस्वस्थ आसा हें तर दिसता. साश्टीन किंवा खुबशे कडेन तुमचे कार्यकर्ते ते म्हणटा सकाळी कॅन्डिडेट हल्लोच आणि कंप्लेंट केल्या म्हणून आयल्या. सत्यविजय नायकान म्हणला की आपल्या BJPच्या लोकांनी उडयले. BJPचो कार्यकर्ता म्हणून बाबू आजगावकर म्हणटाले आता तांकां स्पेसिफीक तेंच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ZP कॉन्स्टिट्युएन्सी तितून असले दुखावलेले लोक ना काय ते विचारा तांकां. नाही दुखावलेले प्रत्येक पक्षात असतात. कळलं नाही. दुखावलेले लोक प्रत्येक पक्षात असतात. जेन्ना इलेक्शन येता कॅन्डिडेट 2-4 झाले की नॅचरली जाका तिकीट मेळटा दुसरं जाका एक्सपेक्टेशन असता तो दुखावता. पण तांच्या दुखाचेर मलम लावपाचें काम आमी करता. कळलं नाही. आणि त्यामुळे हे जे नॅचरल प्रोसेस हो नॅचरल प्रोसेस तो कितें BJPच्याच हे ना.
बरोबर. केजरीवालान दिल्लीकूय खुबशा बीजेपीच्या लोकांक आपल्या हातून घेतल्या, पंजाबात आणि मागीर तो घेतल्या. दुसरो प्रश्न ताजो हय. तुमचे आमदार आणि तुमचे मंत्री पळया बारीक बारीक ना ना लोकांक म्हाका फोन दिसना कोण हे आसा म्हणून. कितें आसा न्ही, तांचे हे बी तशेंच असतात. केन्ना केन्ना तिकेट घेवचे पयलीं ते येवन आमदाराक विचारता ती अमकी तिकेट आमकां मेळपाची आहा, घेवं काय कितें. आम आदमी पार्टीचे अशें करता. हय. आम आदमी पार्टी नाव घेवन सांगा. नाव नाका. वाऱ्यावयल्यो गजाली नाव नाका. कित्याक नाव नाका. हांव नांवां घेवन नाव उलोवंक नाका. शकता. तुम्ही वाऱ्यावयल्यो गजाली हांवें एका करता. हो. मतदारसंघात पळयला की हाचे दुसरे दिसा तिकीट, पयले दिसा तो मनीस आमदारा कडेन, कळ्ळें न्ही. सो ही सत्य हा, स्वता पळयलेली. सो त्यामुळे ताजेर आमी डिस्कशन करप हे काय ना. कारण कितें आसा, थोड्या जाणांक कितें आहा, दोगांयचें बरेपण जाय पडटा, कळ्ळें. म्हणटकच हांगाय तोंड दाखयलें, थंय तोंड दाखयलें, म्हणजे तुमचे बरोबर आसलो हा आपूण कितें. म्हणजे अशे तरेचे खूब आसा अशे तरेचे न्ही, डुप्लिकेट खूब आसता खूब आसता. अशें. इलेक्शनाच्या वेळार चड दिसता, कित्याक फुडें एंट्री जाय न्ही. फाल्यां पडलो जर कॅन्डिडेट जाल्यार आपणाक थंय तरी कितें येवपाची हें जाय, थोडी कामां जाल्ली जाय, थोडी आपण समजून पडपा आनी नाका. कितें आसा, आमदार एकदां मनीस आसलो की तो सगळ्यांक वेलकम करता. ऑपोजिशनाचोय असले मनीस न्ही. कितें आसा, राजकारणान अशें आसा की तुमच्या फाटल्यान असलेले लोक सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतले अशें ना. बरोबर. त्यामुळे खंयच्याय इलेक्ट जाल्ल्या मनशाची एक टेंडन्सी असता की तो जे महत्व आपल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता ते दुसऱ्याकूय दिता. आयचो मित्र केन्ना केन्ना फाल्यां हो जावंक शकता शत्रू. ही राजकारणाची परिस्थिती आसा. मेन वाक्य ते न्ही, मेन वाक्य अशें की राजकारणान भितर कायम मित्र आणि कायम शत्रू नसतात. ना, पण त्यामुळे तरी त्यामुळे एक गोष्ट आता तुम्ही म्हणले की एक गट्टा कित्याक आयले, कित्याक आयले म्हणजे तांचो हेतू आसतलो न्ही कितें. स्वार्थ असतो. आणि ते जर स्वार्थ म्हणतात त्याला. स्वार्थ हेतू असलेलो बरो. स्वार्थ कुशीक धरुया, हेतू पडया. म्हणजे ते आमच्या दारार आयले न्ही, आमगे दारार घ्या, आयले आमगे तांकां गोंयच्या लोकांची हे तुमकां अतिथी देवो भव कितें. आता अतिथी देवो भव हे आमकां करचें पडलें ना. हे जर येता हय. जाल्यार तांकां नाका कशें पडप. पण 27 तांकां अतिथीन तुमी मान दितले. खंयचे काय चला तुम्ही, नाका 27 जेन्ना येतले तेन्ना पळोवया न्ही. ना, पण ते अतिथी- 27 ना, पण आता 22 जेन्ना ते आमच्या दारात येवन उबे आणि रावले बीजेपीचे कसे असतात, तेन्ना वाय नॉट एक्सेप्ट आज देम. आज आज कितले लोक असो 33 लोकांना सपोर्टही असो ते व्यवस्थित सर्वे करतात, लोकांकडल्यान अंदाज घेतात, कार्यकर्त्याची मतं घेतात आणि मागीर ठरयतात तो मागीर केदे व्हडलो तो. आनी एक तुमकां सांगता, आमी इलेक्शनाच्या वेळा आमच्याय लोकांच्या घरा कडेन वतात आणि विरोधकूय आसलो ताच्या घरा कडेन वतात. तो आमी पळयना, तो काँग्रेसीचो काय तो आपाचो कोण हे आमी पळयना. पण ते फक्त आमी इलेक्शनाच्या ताजे कडेन वेळा वता. ना, इलेक्शनाच्या वेळा अशें न्ही, इलेक्शनाच्या वेळा आसा, पण बाकीच्या वेळा सुद्दां आमचो हे आसता की जाता तितले लोक आमचे कडेन जोडप. कारण आमचे कडेन प्रत्येक गांवांतले कांय प्रतिश्ठीत लोक, कांय इन्फ्लुएन्शियल लोक हांचे आमचे कडेन लिस्ट असतात आणि आमकां अशे डायरेक्शन्स असतात की त्या लोकांक आमी मेळूंक जाय आनी आमी सांगपाक जाय. नाही, पण तांकां. एक कशें आसा जाणा, हय. तुम्ही त्या तुलनेन पळोवपाक गेले जाल्यार एक नवो पक्ष काँग्रेसचे मानन तुम्ही आता तर इतलो अवतिकाय केल्या की तुम्ही काँग्रेसीतले इतले लोक घेतल्यात की बीजेपी परस काँग्रेसवाले चड काय दिसपा लागलो तुमच्या हातून. सर मातशें वर्षा सर अपडेट घेवन येयल्ले आसा. ओके. सो आमचे पणजेचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हांगा सांताक्रूज जे कॅन्डिडेट जिंकल्या ते घेवन येयल्ले आसा. सो वर्षा कशें कितें आसा थंय माहोल? गौरीश, सध्या आमचे वांगडा आसा सांताक्रूज जी कॅन्डिडेट रावली ती आसा, तांचे कडेच तुमचे म्हणजे तुमी जे प्रश्न आसतले ते तांचे कडेन डायरेक्ट विचारपाक शकता. ती आमच्या वांगडा हांगासर ऑनलायन आसा. सो मॅडम कशें दिसता तुमकां आतां झेडपी जिखोन सांताक्रुजान? एकदम खुशी भोगली हांवें झेडपी इलेक्शन जिखोन. आनी हांव म्हणटा हांव जिखोक ना, आमचो MLA विरेश बोरकार जिखला. ओके. तेकाच लागून आयज आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन सगल्या भुरग्यांनी रात नालोली दीस करून आयज आमी जिखोन पावल्या. सो तुमकां फायट दिली ती काँग्रेसीन फायट दिली आनी मेन म्हटल्यार आतां थंय तुमचे एलायन्सा खातीर थंय खूब बोवाळ जालो तुमकां सीट जाय म्हणून. सो काँग्रेसीन फायट दिली तेन्ना तुमकां काँग्रेस तुमच्या वांगडा आयली जाल्यार आनी चड मतां पडटा आशिल्लीं दिसता काय अशीच तुमी काम करताली ती तशीच करतालीं? ना जायते मतां पडटो आसलोली आमकां एलायन्स जालो जाल्यार आमी सारकी उबी शिकतो आसलोली. ओके. सो थिंगा मातशें आमचें जालें न्हू एलायन्स जावन जावन. ओके.
सो वर्षा आतां आनीक दुसरी कशी कितें अपडेट आसा आनीक दुसरे आतां खंयचे सिटांचेर कावंटींग सुरू आसा? ओके सध्या जर आमी पळयली जाल्यार सध्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू आसा आनी सध्याच आमी सांताक्रूजची जी कॅन्डिडेट आसा तांचे कडेन उलयली. तांच्यांनी आमकां सांगलें की हो जो म्हणजे विजय जो जाल्लो आसा तो तांचे सगळे जी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक आसा आरजीचे आसतले तांकां ज्यांच्यांनी सपोर्ट केला तांचो हो म्हणजे विन जाल्लेले आसा अशी तांच्यांनी आमकां अपडेट दिला. जाल्यार फुडली अपडेट सुद्धा आमी तुमच्या मुखार ओके, घेवन येतली. कारण वर्षा, आमकां एक सध्या सांग. आतां कार्यकर्ते आसा वर्षा आमकां एक सांग, थंय कार्यकर्त्यांची गर्दी आसा? हय, जशी आमी आतां स्पेशली आरजीचे कार्यकर्ते आतां सेलिब्रेट करपाक बीन थंय पावलेले आसा? हय, सध्या आतां आमच्या वांगडा कॅन्डिडेट आसा. कारण म्हटल्यार तांचे सगळे जे सपोर्टर्स जे आसा ते सध्या भायर आसा आनी आतां थोड्याच वेळान आमी सुद्धा थंयसर वयतली. तांची कॅन्डिडेट जी आसा ती आमचे खातीर. ओके, सो टॅक्निकल प्रॉब्लम जालो आनीक वर्षा जे थंय आशिल्ले थंय आमकां प्रॉब्लम येयलो. सो सर हे म्हाका तुका तेंच विचारपाक की आरजी सांताक्रूजान अस्तित्व आसा? आरजीचो जो मेन एक खामो अजय खोलकर म्हणटा तो फाटले फावट सांताक्रूजान रावलेलो आनीक थंय ताका बरी मतां पडलेली. सो त्याच हेचेर तेणी आनीक मेन म्हटल्यार हो जो सांताक्रूज सीट आसा तितून सांत आंद्रेचो थोडो भाग येता. सो 3 गांव सांत आंद्रेचे आसात आनी सांताक्रूज, सो अशे 4 मेळोन ते जाता ते. म्हाका तुका गौरीश म्हाका तुका आनी एक विचार, सांत आंद्रेन अजुनूय विरेश बोरकाराचो प्रभाव आसा असं मानपाक जाय? हय, सो हे पळयलें आतां सेंट लॉरेन्स तेंची सीट कशें कितें काडटा, कशें कितें खंयचे वटच्यान वयता तें सगळें पळयलें जाल्यार सर विरेश बोरकाराचो कसो कितें प्रभाव आसा आनीक विरेश बोरकार खंय पर्यंत आसा, कितले पाण्यान खोल आसा तें विरेश बोरकाराचें सेंट लॉरेन्स सिटाचेर कळटलें. मेन म्हटल्यार हे सीट जें आसा हें सीट युती खातीर खूब चर्चेन येयलें आनीक हे सिटाचेर आतां खंय तरी काँग्रेस जो दाव करताली ते आपलं झेडपी सीट आपलं थंय बसलेलें आसा, आपलं झेडपी थंय बसलेलो आसा म्हणून. सो तें पळयलें जाल्यार खंय तरी काँग्रेसीक आर्जीन दाखोवन दिल्लें आसा, आर्जीन प्रूव केल्लें आसा की तुमी त्या वेळार रॉंग आशिल्ले. सो खलप बाब हितून तूं कसो पळयता? ना पळोवया आतां कितें आसा ते आमदार आसा तेंचो थंयसर. ओके, त्या आमदारान आपलें काम केलें, तेची कितें वोटींग आसा ती पडली तेका ती सांत आंद्रेची. ओके, सांताक्रूज सायडीक पयलीं जेन्ना वोटींग कावंटींग जालें तेन्ना तुमी पळयलें की सांताक्रूज काँग्रेस वॉज लिडींग इन द फर्स्ट रावंड. सामकें फर्स्ट रावंडान 2014 मध्ये बरी पडली. आनी हो जो डिफरन्स आसा तो वर्कआवट जातलो. ते आतां एका सिटाचेर जालें. वॉट आय एम मोर कन्सर्न्ड इज ही जी फुडली जी सिटां आसा ती जर एक्झॅक्टली रिजल्ट इतले नंतर 12 जाले तरी अजून येयना, तो जर आयलो ओके तर आमकां सारकें कळटलें एक्झॅक्टली की खंयच्या दिशेन इलेक्शन चल्लां. अजून कांयच क्लियर ना. तर पळय तुमी की नॉर्थ गोवा बीजेपी 4, आरजी 1 आनी इंडिपेंडंट 1, इतल्यारूच आमी आउट ऑफ 25 अजून आहात. साऊथ गोवा सुद्दां बीजेपी 4, काँग्रेस 3, MGP 1, गोवा फॉरवर्ड 1, इतल्याचेरूच दिसता. हे मातशें फार जावंक जाय इतल्यान दिसता, नाल्यार राती लेट पर्यंत जर कावंटिंगाक रावंक लागले अशें दिसता. म्हाका डावट आशिल्लो तुमी मशिनाचेर जेन्ना घेनात न्ही तेन्ना कळिल्लें की ताका आनीक कळाव लागू शकता. सो हांगा सांकवाळेच्यान अपडेट येयल्ली आसा. सांकवाळे सुनील गांवस हो बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखलेलो आसा. सो ही आतां अपडेट आसा सांकवाळेच्यान. सांकवाळेचो सुनील गांवस हो बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखलेलो आसा. सो ओवरऑल समज आमी पळयलें जाल्यार 9 सिटांचेर साऊथ गोवा जे आसा ते अजून पर्यंत निकाल येयल्ले आसात. तितून 4 सिटां जी आसात ती बीजेपीची आसात, तशेंच 3 सिटां काँग्रेसीची आसात, 1 गोवा फॉरवर्ड आनी 1 MGP. सो MGP आनी बीजेपी अलायन्स असल्या कारणान 5 जे जाले ते अलायन्साचे जाले. बीजेपी MGPचे 5 जाले आनी काँग्रेसीचे 3 आनी गोवा फॉरवर्डाचो 1 मेळोन तेंची बाजू 4 जाली. सो साऊथ गोवान जशें अलायन्साक लागून कॅप्टन विरेटो जिखोन येयल्लो तशेंच खंय तरी अलायन्साचो परिणाम साऊथ गोवान जाला आसूंये आनीक तेका लागून इतली आमकां जी सिटां आसात ती काटेकी टक्कर म्हणटा तशी दिश्टी पडटात. सो फुडें कशें कितें आसा तें पळय सारकें आसतलें साऊथ गोवान. सो सर अलायन्स जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना अलायन्सान खंय तरी फाटले फावट कॅप्टन विरेटो जिखोन येयलो आनीक एक अशी आशा आशिल्ली की अलायन्स केलो जाल्यार ती जी कॅल्क्युलेशन हेजे पार्टी सांगतात 63% वोटींग
नॉन बीजेपी आसात सो ते डायरेक्टली 63% वोटींग आपल्याक पडची अशी आशेन ते अलायन्स म्हणटात सो ह्या अलायन्साचो प्रभाव आसा म्हटल्यार अलायन्स पळोवन लोक मत मारता अशें दिसता तुमकां न्ही तातूंत दोन गजाली आसात. एक आमी प्रेमानंद मांद्रे कडेन उलयताले बीजेपी संघटना अलायन्स कितली जाली तरी संघटना ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता. कशें आसा न्ही एक दोन गजाली आसता. इलेक्शन प्रचारान भितर तुवें विचार लोकां मदीं पावप आसता, लोकांक विचार पडटा, पूण भायर येवन मतदान करपा खातीर एक यंत्रणा लागता. लोकांक तांचे कडेन पळय जशे पळय ते ब्लॉक लेवलाचेर काम करपी लोक आसात न्ही ते पळयतात. आतां वोटिंगाक एकच वर उरलां, चलात हे लोकांनी मत दिवना, तांचे कडेन सारक्यो चिटयो वतात, भायर येतात, त्या लोकांक कॉन्टॅक्ट करतात, तांकां भायर काडटात, मतदाना कडेन व्हरतात. हाजे खातीर यंत्रणा जाय ती यंत्रणा म्हत्वाची, ती संघटनात्मक काम करपी पक्षा कडेनच आसता. दुसरें सावथ गोवान जे पळय कॅप्टन विरियातो हें खूब म्हत्वाचें. थंय एक न्ही इतिहास घडलो. बीजेपी कडेन बलाढ्य कॅन्डिडेट, बीजेपी कडेन पयसो प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो हांव प्रचार करप, हें जें पळय कितें आसा हें खूब इम्पॉर्टंट. तरी आसतना लोकांनी भायर येवन कॅप्टन वेरियाटो फेर्नांडीसाक वोट दिलें. कारण एक तो विचार केलो की हांगा काँग्रेसीन कॅन्डिडेट दिला, तो कॅन्डिडेट बरो, तो कॅन्डिडेट नितळ, नंबर 1. नंबर 2 हाका आमी मत दिवपाक जाय, पयशे नासतना लोकांनी मत दिवपाक जाय. सो बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान वैयक्तीकय थंय जोरदार काम केल्लें, कारण ताका वेगवेगळे नदरेन फुटबॉल अशे सगळे इश्यू आशिल्ले, लोकां मेरेन पाविल्ले. तरी आसतना लोकांक जर जाय न्ही लोक व्हडली यंत्रणा पराभूत करूंक शकतात. ताजें उदाहरण म्हळ्यार सावथ गोवा इलेक्शन आशिल्लें लोकसभा. सो दॅट वॉज ए सारकें एक इम्पॉर्टंट, आनी ते काँग्रेस जाणा की म्हणून काँग्रेसीक मुखार एक व्हडलें चॅलेंज आनी 1.5 वर्सांनी येवपी विधानसभा निवडणूक की बरे लोक उबे करचे पडटले. जितली युती जाता तितली युती करची पडटली, सॅक्रिफायस करपा तयारी दवरची पडटली. आनीक एक बांदणी ही जी पळय बांदणी जाय ती आतांच्यान सुरू करची पडटली. आता सद्याक सर आमचे कडेन वांगडा मडगांवचो जो आमचो रिपोर्टर गौरांग मलकर्णीकर आसा तो जॉईन जाल्लो आसा. सो हॅलो गौरांग, आवाज येता तुका आमचो? ऐकू येता. ओके, सो कितें आसा गौरांग, मडगांवच्यान अपडेट कितें आसा? मडगांवच्यान सध्या अपडेट म्हणजे सध्याक 2 सिटांचे जे रिझल्ट आशिल्ले ते डिक्लेअर जाल्ले. एक म्हणजे दवर्ली, थंय बीजेपीक सेटबॅक लागला, मोठो सेटबॅक लागला दवर्ले. आणि त्याच बरोबर दुसरे म्हणजे तुगेले राया, थंय गोवा फॉरवर्डान आपले जे फर्स्ट टायम सीट जी आसा ते डिक्लेअर तांची जिखिल्ली आसा. फर्स्ट टायम गोवा फॉरवर्ड जिल्हा पंचायतीक कंटेस्ट जाली. त्याच बरोबर आतां गिरदोलीचो रिझल्ट आउट जाल्लो आसा. थंय काँग्रेस कॅन्डिडेट हो 700 मतांनी सुमार मुखार आसा फर्स्ट राउंडा नंतर. ऑलमोस्ट जिखिल्ल्याक जम आसा, कारण बीजेपीचे हांगा कोण ना, त्या कावंटराचेर कोण ना. आनीक ओपोजिशन लिडरान एक हें केल्लें आसा की युनायटेड ओपोजिशन इज द की ऑफ 2027, ग्रँड ओपोजिशन इज द की ऑफ 2027. आणि जे पार्टी सेपरेट वचपाक सोदतात जावं वेगळे आपल्याला एजेंडा चलोवपाक सोदतात ते क्लियर कट हे बीजेपी बरोबर आसात. आनी हांकां बीजेपीचो तांकां सपोर्ट आसतलो. हे बीजेपीक जिखोवपाक लागून हे पार्टी आसात त्यो ह्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करतात अशें ताणें एक कोणाचेंच नांव घेनासतना आरोप केला आसा. त्याच बरोबर ताणें म्हणलां की बीजेपीन कोट्यांनी रुपये पयसो मोडलो आपल्या हातूंत भितर. सीएम स्वता 4 मिटींग घेतल्यो तरी आसतना जंय सीएमान मिटींग घेतल्या जावं डेप्युटी सीएम आदली डेप्युटी सीएम बाबू कोळेकारान मिटींग घेतल्या थंय आमी लीड घेतिल्ली आसा, आमी थंय जिखिल्ले आसात हे ताणें आरोप केला आसा. आनीक अशेंच आमकां आनीकय सीट मेळटले हे ताणें सांगिल्लें आसा. म्हाका सांग, कोला पंचायतीचें कितें चित्र दी मरे आमकां. कशे तरेन काम जालें थंय, कशे तरेन वोटींग जालें, ट्रेंड कितें? आयकूं येता तुका गौरांग? आयकूं येता? हय आयकूं येता. म्हाका सांग, इतलो स्लो जाता, फक्त 2 सीट जाल्या मरे तुमचे? फक्त इतलो स्लो कित्याक जाता काय म्हणटा सर? इतले काउंटिंग जे आसा ते इतले स्लो कित्याक जाता? पणजे पळयले पणजे स्लो आसा, मडगांव पळयले मडगांव स्लो आसा. तुजो आवाज कमी येता, आवाज येना. ओके सो हे पयलेच फावटी अशें पळयलां आमी की बॅलट पेपर जे आसात ते बॅलट पेपर सुद्दां मेजपाक लागून जी यंत्रणा ओपोजिशन म्हणटा तशें की खंय तरी कमी पडल्यात म्हणून, जाल्यार ह्या इलेक्शनाक समज ओवरऑल पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे अशे प्रश्न ह्या इलेक्शनाचेर येयल्ले आसात
की मेन म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं कोणें आवाज केलो तो सिरियल नंबरांचेर. वयर जी रिसीट आसताली ती रिसीटीचेर सिरियल नंबर 1 आशिल्लो आनी तोच सिरियल नंबर बॅलेट पेपर जेन्ना फोल्ड जाता तेजेर आसता. सो जी सेक्युरिटी आसता, जी तुजी वोटाची सेक्युरिटी आसता ती खंय तरी वयता. सो अशें हें जाल्लें आसा आनी आतां ही मतमोजणी. सो सर ओवरऑल तुमी हें कशें पळयतात की इलेक्शन यंत्रणा कशी काम करूंक जाय? एक गजाल बरी जाली की ह्या वेळार कळटलें की बॅलट जेन्ना पळय मशीन चलता तेन्ना खूब आरोप देशभर जाल्यात की बीजेपी मॅनेज करता म्हणून. सो कावंटिंगान ऑपोजिशनाचें काम बारीक लक्ष दवरचें पडटलें की कशे तरेन मतां. सो कोणाक कळटा तें कळून लोक भायर येवन मत दिवन गेल्यात, लोकांनी आपल्या जबाबदारीन मत दिवपाकूच जाय. सो आतां रिजल्ट कसो लागता हाजे वयल्यान तें कळटलें की बाबा कशे तरेन वोटींग जालां. सो ह्या वेळार बॅलट पेपर वापरून कशे तरेन रिजल्ट येता ही एक देख लोकां पर्यंत वतली आनी ती बरी वतली. पूण एक गजाल खरी की निवडणूक आयोगाचें काम की लोकांक विश्वास दिवपाचें की तुजें मत सामकें गुप्त तें कशेंच मेळपाचें ना. सो ताजे संदर्भांत ही जे पळय बॅलट पेपर कसो आसतलो हाजी चर्चा हे जे राजकीय पक्ष आहा तांचे कडेन करपाक जाय आशिल्ली आनी ती सदांच करतात. ती ह्या वेळ केलें ना काय कितें हो आमकां आतां दुबाव मारपाक लागला. ज्या पद्दतीन काल पळय मतदारांनी पळय आरोप केला की आमकां थंय आमी सावथ गोवान एकल्या तर मत दिनासतना गेलो तो. सो अशे परिस्थितीन भितर की मतां दिता त्या मतपत्रिका ही राजकीय पक्षांच्या एक मिटिंगेन तांणी मुखार दवरिल्ली काय कितें की अशे अशे सिरियल क्रमांक आसतले हें तांकां सांगिल्लें काय कितें हें सांगतात न्ही प्रेमान. मिटींग चालूच असतात पूण हें अशें दाखोवन आशिल्लें ना. दीस इज नॉट ओन्ली इन दीस इलेक्शन दी सायन मारपाची पळय आसता न्ही तुमी म्हणटा एकटो परतो गेलो म्हणून. हे बॅलट पेपर वोटींग आसता तेन्ना सतत आसता सायन मारपाची. आपण एक पोलिंग एजंटाक एक हें आसता instruction, they should not copy the serial number declared. कळ्ळें न्ही. बरोबर. कित्याक पोलिंग एजंट पळय आसा पार्टीचो ताका समज एखाद्या मनशाचो डावट जर आसा जाल्यार तो बरोवंक शकता न्ही तो. आनी वोटींग मेजता पळय तेन्ना तो नंबर पळोवंक शकता. बरोबर. म्हणून कोड ऑफ कंडक्ट पळय आसा तातूंत सरळ बरयल्लें आसा की जर एखादो पोलिंग एजंट नंबर जर हें करता म्हणून जर आमकां कळ्ळें जाल्यार ताका आमी भायर काडटले. एक नंबर डिक्लेअर करतात ते पोलिंग. एक अपडेट घेवन येता. एक मोठी विक्ट्री हांगा बीजेपीक मेळिल्ली आसा ती म्हणजे केरी जे 70 मालांतलो केरी जो पंचायत जिल्हा पंचायत आसा थंय 12,128 मतांनी हांगा बीजेपीक जैत मेळिल्लो आसा. सो जशी विक्ट्री थंय देविया राणेची जाल्ली फाटले फावट तशीच हांगा 70 मालांतल्यान 12,128 मतांनी जाल्ली आसा. सो ही हें आसा. आतां आमी पळयलें की खुबशे वोटींग खूब जालें ह्या फावट. वोटींग चड जाल्ले कारणान एंटी इनकम्बन्सी म्हणटात. पूण चडशे 70 मालान ह्या फावट खूब वोटींग जालें आनी थंय अशी विक्ट्री मेळप. सो हें खंय तरी थंयचे जे लिडरशीप आसा जी बीजेपीची जी लिडरशीप आसा थंय सुद्दां तेका एप्रिशिएट करी सारकें आसतली. विश्वजीत राणे हो कसो काम करतो पळयला तो एग्रेसिवली ताणें मिटिंग्स पळय ह्या वेळार जिल्हा पंचायत घेतल्यो त्यो विधानसभे सारक्योच घेतल्यो आनी ताका हजारांनी लोक बायलांची वेगळी मिटींग म्हणजे सारकी धूमधडाका. हो धूमधडाका विश्वजीत राणेच लावूं शकता तितलो आमकां सीएमाला कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां दिश्टी पडना. सो विश्वजीत राणे कडेन ती एक टॅक्नीक आसा मतदारा कडेन कशें वागप ताका कळटा कशे तरेन संपर्क दवरप ताका कळटा. आनी तूं हांवें म्हणलें तशें जिल्हा पंचायत इलेक्शन ताणें विधानसभा इलेक्शना सारकीच लढयली. तशें प्रचार पळयलो जशे तेजे मिटिंगूय पळयल्यो ते विधानसभेचीच तयारी करता सो दिसलो सारकें. हय. सो श्रीकृष्ण हांव तुजे फुड्यान येता की आम आदमी पक्ष जो आसा तो स्पेसिफिकली आतां खंय टार्गेट करूंक सोदता. म्हणजे गोंयभरान आतां तुमी कॅन्डिडेट घातले सरान उदोळ म्हणटा तशें हे 500 पडले पूण आतां तुमी फुडली इलेक्शनाची तयारी कशी करतले? जेन्ना आमी फाटले 22 इलेक्शन जालें तेन्ना एक रिजल्ट आसलो आमच्या फुड्यान. आम आदमी पक्षाच्या फुड्यान एक रिजल्ट आसलो. 2 आमदार तेंचे निवडून येयल्ले. आतां जेन्ना हें इलेक्शन येयलें तेन्ना आमकां खंय तरी आपलो कितलो खंय कितें आसा कशें खंय कार्यकर्ते कशें वावुरता कितले वोट्स आसा कशें कितें आसा हें करपा खातीर आमी हें इलेक्शन केलें. आतां बेस्ड ऑन दीस रिजल्ट्स आनी आमच्या कार्यकर्त्यांचे कसो हें जाता कशें तेंचे फीडबॅक येता तो पळोवन आमी डिसायड करतले की खंयच्या तालुक्याचेर आमी चड स्ट्रेस करपाक जाय खंय कितें कशें करपाक जाय हें आमी आफ्टर
आफ्टर दीस इलेक्शन डिसायड करतले आनी मागीर आमी जशें ते फुडें वतले फुडल्या इलेक्शनाक वतले कित्याक आमचो एम आसा 27 BJP परत सरकारान येवपाक जायना हो आमचो एम आसा आनी त्या एमा खातीर जर आमी पयलींच म्हटलें की हांगा अशें जातलें तशें जातलें तें शक्य ना आमी फीडबॅक घेवन हो रिजल्ट पळोवन आमी डिस्कस करतले डिसायड करतले आनी त्या रिजल्टाच्या बेसीस आमी डिसायड करतले की खंय आमकां कितें करपाक जाय तें प्रेमान बाब तुम्ही जिल्हा पंचायत इलेक्शन खूपशे नवे चेहरे दिले असोच तरेचो प्रयोग विधानसभा इलेक्शनात जावप शक्य ना कारण कशें आसा तेच आमदार तेच उमेदवार जिखून येवन लोकांकय वाज आयला आतां लोक तुमचे यंत्रणे खातीर तांकां मत दितात पूण नवे तुमी इतले कार्यकर्ते घडयल्यात तांकां इतलो आशा निर्माण केल्या तांचे भितर एक उत्साह आसा तुमकां दिसना एक तर तुमी कितें करपाक नव्या लोकांक तिकेट दिवपाक किंवा विधानसभेची संख्या वाडोवपाक जाय आमदारांची ते संख्या वाडप ते आतां फुडले जे हें येतली पळय कितें म्हणटात ताका सेन्सस जाल्या नंतर जे डिलिमिटेशन कमिशन येतलें बरोबर आमच्या अंदाजान फुडच्या वेळा एखाद्या 60 सीट जावंक शकता एकदा डिलिमिटेशन जाली सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया जी पॉलिसी आसतली पळय ताजेर बरोबर पण हे जे पळय आसा आमचे इलेक्शनाचे जे तिकीट दिवप हे आमचे पार्टी पयलीं सर्वेस करता परफॉर्मन्स ऑफ द कॅन्डिडेट्स आपले जे परफॉर्मन्स ऑफ द प्रेझेंट MLAs वेदर द पॉप्युलरिटी स्टील देर पार्टीची पॉप्युलरिटी कितली आसा कॅन्डिडेटाची पॉप्युलरिटी कितली आसता सगळ्या प्रकारचो हो जो आमचो हे आसता तो सादारण इलेक्शन जावचे पयलीं 1-2 वर्सां पयलीं सुरू जाता तो चालू आसा इट्स ऑन गोईंग त्यामुळे ते सगळ्या लोकांकडे कार्यकर्त्याकडे सर्वेच्या मार्फत विचार विनिमय जाता ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स आणि त्यानुसार कॅन्डिडेट ठरता तुमच्या विरोधात आता एक प्रचार जालो तो घराणेशाहीचो प्रचार जालो सो घराणेशाही म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल शिरोड्या सुभाष शिरोडकराच्या चलयेक थंय तिकेट दिली आनी खुबशे असे विरोधक सुद्दां म्हणटात की आनी लोक ना आनी तुमचे कार्यकर्ते ना तांकांच कित्याक तिकेट दिवपाक जाय श्रीपादाच्या चल्याक तुमी तिकेट दितात सुभाष शिरोडकराच्या चलयेक तुमी तिकेट दितात सो आनी लोक ना आनी कार्यकर्ते ना अशें कित्याक घडटा एक वेळार तुमीच बारान तुमी म्हणटाले की घराणेशाही काँग्रेस करता म्हणून आनी ती आमकां सोंपोवपाक जाय म्हणून तुमी प्रचार केल्लो पूण आतां खंय करून सगळ्यांची मिसेसीस एसंब्लीन आमकां बसलेले दिश्टी पडटात सो घराणेशाही आतां BJP एडॉप्ट करतशी दिसना एक आमची एक प्रकारची ह्या आसता सिलेक्शनाची पद्दतूय आसा म्हणजे कन्सल्टेशन विथ आमचे मंडळ कमिटी असतात कोर कमिटीज असतात प्रत्येक मंडळाची आमची सगळ्या मंडळ कमिटीक आमी जर हे करना प्रत्येक मंडळान आमची कोर कमिटी असता जे प्रमुख कार्यकर्ते तातूंत आमदार असलो जाल्यार आमदार आसता समजा आमदार नासलो जाल्यार तो फाटल्या वेळा आमचो कॅन्डिडेट आसलो तो आसता आनी तांचे कडेन विचार विनिमय जाता पयलीं ते कॅन्डिडेट हे करता शॉर्टलिस्ट करतात आनी ते कॅन्डिडेट सबमीट करतात विथ देर दोनूय हे बरोबर कितें आनी तांचे कडेन जी कोर कमिटी आसा वयली स्टेटीची ते इंटरॅक्शन करतात आतां कांय गोश्टींनी अपरार येता म्हणटा पळय तशा प्रकारचो एक हे आसता म्हणजे त्या हातून आमदार जर चड पावरफुल आसत चड पावरफुल आसत जाल्यार मागीर बायल येताच जाल्यार केन्ना न्ही बायलूच अशें न्ही कितें आसता आतां ZPच्या बाबतींत एखाद्या हातून 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज असतात एके कडेन समजा आमदाराक अप्पर हँड दिलो जाल्यार दुसरे कडेन पार्टीच्या कार्यकर्त्याक हें दिलो अशा प्रकारे तो एक बॅलन्स ऑफ पावर हे मेंटेन करचेच पडटा कितें आसा तो ओवरऑल परसेप्शन आनी एक्चुअल मॅनेजमेंट आनी एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन हातून थोडोसो फरक येता पण आमी जी घराणेशाही जी म्हणटा पळय ती आमी हाजे बद्दल म्हणटा आमचो अध्यक्ष घराणेशाहींतसून येना मागीर तो स्टेटीचो आसूं जावं आमचो सेंट्रलाचो हे आमी तुमी पळयलां पण ते काँग्रेसचे न्हय पूण 12 तुमी आमदारांचे म्हणलेले हां 12 तुमी आमदारांचेच म्हणलेले पण हांवें तुका सांगलें न्ही कांय गोश्टींनी अपरार येता हो जो पळय आसा तो वापरचो पडटा वेळेनी पण आमी जी घराणेशाहीचे हे करता की काँग्रेसीक गांधीच्या घराण्या शिवाय आनीक कोण दिसत ना
आनी कोणूय जरी फाल्यां आज खरगेक जरी हो केलो अध्यक्ष केलो, खरगेची जी सुत्रां पळय आसा ती फाटल्यान शेवटी घराणेशाहीच हे करता. सो त्या प्रकारची घराणेशाही म्हणजे काँग्रेसीक गांधीच्या घराण्या शिवाय आनीक कोण दिसत ना, तातूंत आनीक कोण योग्य मनीस ना काय कितें. सो श्रीकृष्ण, तुम्ही जेन्ना क्लीन आमचे पॉलिटिक्स पळय अध्यक्ष आसा ते कार्यकर्ते मधून येतात. तुम्ही जेन्ना क्लीन आता सुद्धा पॉलिटिक्स कार्यकारी अध्यक्ष पळय केलो. आता एक श्रीकृष्णाकडे साधारण वयता. श्रीकृष्ण, तुम्ही जेन्ना क्लीन पॉलिटिक्स म्हणटात तेन्ना हे घराणेशाहीचे आता तुम्ही भामरे बाबाचे ऐकले की खंय तरी आमदाराचो अपहरण आसता म्हणटा तो, म्हणून ते करचे पडटा. सो तुम्ही जेन्ना क्लीन पॉलिटिक्स म्हणटात तेन्ना तुम्ही कशें पळयतात? हांव क्लीन पॉलिटिक्साचें म्हजें डेफिनेशन सांगता. म्हजें डेफिनेशनान अशें येता, समज आमी पार्टी लेवलार उलयना, आतां हांव म्हजें पर्सनल सांगता. जेन्ना एक खंयच्या तरी आमदार नाल्यार खंयच्या तरी मिनिस्टराचेर हांव एक लेटर बरोवन कितें तरी सबमीट करता की हेणी करप्शन केलां, ते कितले हजार कोटीचे आसूं ते मागीर उलोवया, पण तेणी करप्शन केलां, त्या मनशाक तर म्हाका घेवचो पडटा. त्या 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 आमदाराक नाल्यार मिनिस्टराक तर म्हाका म्हाजे पार्ट्यान घेवचो पडटा आनी तेका निवडून हाडपा खातीर म्हाका काम करचें पडटा. जाल्यार म्हाज्या खातीर ते क्लीन पॉलिटिक्स न्हू. आनी म्हाज्या खातीरच न्हू, म्हाका दिसता गोंयच्या 90% लोकांक खातीर ते क्लीन पॉलिटिक्स न्हू. ते खंयचे आतां ह्या पर्संटेजीन बीजेपीचे लोक येयले, काँग्रेसाचे येयले, आम आदमीचे येयले, आरजेचे येयले, गोवा फॉरवर्डचे लोक येयले, हे 90%. सो हे सगळ्यां खातीर क्लीन पॉलिटिक्स न्हू. आतां जशें भामरे सरान म्हटलें की ते एक खंय तरी तेंचो कितें तरी आमकां करचें पडटा, इलेक्शन जिखपा खातीर करचें पडटा. सो हांवें म्हजी सुरवातूच तशी केल्ली. बीजेपी इलेक्शन मॅनेजमेंटान कोणूच हात धरपाक शकना आनी कशें इलेक्शन लडप ऑर्गनायझेशनली आनी कशें दुसऱ्यांचें फोडून हाडप जिखल्या उपरांत तें येता, तोय भाग येता. कित्याक हें जें एग्जाम्पल हांवें दिलें पळय ते दिगंबर कामताचें, ते जें म्हणटा पळय पर्रीकर म्हणटा पळय, तेंच्यांनी एक लेटर बरयल्लें, तितून कितलेशेच ते हेका आसले आमच्या प्रेसिडेंटाक लेटर बरयल्लें आनी तितून तेंच्यांनी सांगलेलें की ह्या दिगंबर कामताचें नांव आसलें, विश्वजीत राणेचें नांव आसलें आनी आनीक 2-3 MLAंची नांवां आसलीं तितून, की तेंच्यांनी मायनींग घोटाळो केला, कितल्या तरी 35,000 कोटींचो मायनींग घोटाळो केला म्हणून. आनी खंय तरी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आयच्या दिसा तितूंतले 5 जाणांची नांवां आसलीं त्या लेटरान, भितूरले 3-4 जाण तेंच्याच पार्टेन आसा, तेंच्याच कॅबिनेटान आसा. सो हें क्लीन पॉलिटिक्स न्हू. आनी हें करून तर तूं सरकारान आसा आनी तूं म्हणटा जाल्यार आमची बीजेपी मोठी आसा, आमची सगळ्यांत चड आसा, जाल्यार दीस इज रॉंग. तुमचे कितले आसा, कोर बीजेपीचे कितले आसा आमदार म्हणून, तो खरो मुद्दो आसा जो लोकांनी पळोवपाची गरज. आनी आमी परत परत जे हांव उलयता पळय, हांव तरी एटलिस्ट लोकां कडेन जेन्ना वता पळय हांव हें उलयता की बाबा तुमी खरेंच चिता, तुमी बीजेपी पळयता, तुमी सिंबॉल पळयता पळय, तुमचो कितलो आसा पळय तो पळय. आतां तेंचें आनी एक एग्जाम्पल दिता, हांव परत एग्जाम्पल दिताना मयांत येता. मयां फाटले कितलेशेच टर्म जाले बीजेपी कडेन आसा, पण कॅन्डिडेट प्रत्येक फावटी बदलता. फाटले फावट एक फावट दुसरो आसता, मागीर तेजें काम सारकें ना म्हणून तेमगे लोक तेका जेन्ना कितें कितें म्हणटा, नेगेटीव उलयतात आनी ते परत लोकां कडेन वता म्हणटा ना तेणी बरें काम करूंक ना, आमी पार्टी बरी, सो आमी दुसरो कॅन्डिडेट दिता, आतां हेका निवडून हाडा, परत तेंचो तो येता. सो परत हेच सायकल परत 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 चालूच उरता. सो बीजेपी थंय उरता, पण प्रत्येक फावटी कॅन्डिडेट बदलता. हेच बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आसा, ज्या जाग्यार तेंचे कडेन हें जायना त्या जाग्यार ते जिखले उपरांत तांकां परत हाडपाच्यो करता. सो हें कसलें क्लीन पॉलिटिक्स, कसलें राजकारण आनी ह्या कसल्या राजकारणाचेर तांकां अभिमान आसा पळय, तो खरोच व्हडलो क्वेश्चन मार्क आमकांय पडटा आनी म्हाज्या सारक्या कितलेशेच लोकांकूय पडटा जे बरें कितें तरी करपा खातीर आसा, बरें कितें तरी गोंया खातीर जातलें म्हणून आशेन आसा, त्या सगळ्यांक हो क्वेश्चन मार्क पडटा. कित्याक फॅक्च्युअली ऑन ग्रावंड म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा की नेगेटिविटी कितली आसा, रिजल्टान ती केन्नाच दिसना. सो एक खरोच दुर्दैवाची गजाल. आतां हो रिजल्टान कित्याक दिसना पळय, हे सारकें आमच्या सारक्या ऑपोजिशन पार्टीनी बसून चिंतपाक जाय की रिजल्टान कित्याक दिसना, खंय तरी आमी कमी पडटा आसूं शकता. ते जे कितें करता तें आमी करना तें, पण ते वायट रॉंग गजाली करता ते आमकां करपाच्यो ना, पण ते बरें करतात न्हू. इलेक्शन मॅनेजमेंटूय तेंचे सारकें आसा, बूथ लेवलूय तेंचे सारकें आसा. ते कशें करतले पळय तेजेर म्हाजो तरी पार्टीचो आमचो हे आसतलो, विचार आसतलो, आनी ते करून बीजेपीक 27 भायर कशें दवरतले पळय तो आमचो विचार आसतलो. क्लीन पॉलिटिक्स, डेव्हलपमेंटल पॉलिटिक्स, रॉंग गजाली लोकांच्या फुड्यान दवरून कशें बरें करूं शकता, सोल्युशन दिवन कशें राजकारण जाता पळय तें राजकारण करपाची आमची वाटचाल 27 आसतली. म्हाका एक सांग, ऑपोजिशनान भितर मतां पडना ताका लोकांची पळय जी कितें मानसिकता जाल्या, सत्ताधारी पक्षा बरोबर रावप, सत्ताधारी पक्षा सारकी नोकऱ्यो मेळटात, हे आमी खुबशे आतां नॉर्थ गोंयची सीट पळयल्यात की आमदारा बरोबर रावले, दोळे धांपून रावले, कितलीय धुडगूस जावं, कितलेंय वायट जावं, आनी कांय आमदार तर फक्त आपल्याच मतदारसंघातल्या लोकांक नोकऱ्यो दितात, दुसऱ्यांचेर अन्याय जायता. सो लोकांक राग येना काय म्हणटा हांव, कारण आज आंदोलनां जायनात, ज्या पद्दतीची पळय एक चळवळ जावं पळय ती चळवळ जायना.
आमी राजकारणान हांव फाटल्या 2017च्या इलेक्शनान आमी राजकारणान नासले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी रिजल्टूच पळयताले बसून, आमी खंयच्याच राजकारणान हांव तरी नासलो. त्या इलेक्शनाक जर आमी पळयता जाल्यार सगळे जाण म्हणटा की अगेन्स्ट वोट गेल्ले, मॅन्डेट BJP कडेन जाली, तरी आसतना सरकार तेंच्यांनी केलो. आतां 2022चे इलेक्शन जालें, आमी राजकारणान नासले. हांव 2018तल्यान राजकारणांत आसा आनी सोशली एक्टीव आसा. हांव म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 190 पंचायती 100+ पंचायती गोंयांत भोंवल्लो आसा. आमी लोकां कडेन जेन्ना वता तेन्ना लोक सदांच नेगेटीव उलयता, आमकां काम मेळना, जॉब ना, अनएम्प्लॉयमेंट. आमचो मया मतदारसंघात तर घेतलो जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट इज एट पीक. कोणीय सांगू खंयच्या आमदारान बीजेपीच जिखून येता. तुम्ही वन मावळिंग्या कुडचिऱ्या जाला असल्या वाड गांवांनी तर गेल्यार तुमी म्हणटले हांगा 25 वर्सां तर BJP आसा, 20+ वर्सां तर BJP आसा. हें अशें कशें? रस्ते सारके ना, लोक ते गाड्यार बसलेले आसता, दीस रात भुरगे आमच्या गाड्यांचेर बसलेले आसता. कितें परिस्थिती? आनी जर तुमी जर 25 वर्सां जावन काय करूंक पावना, फुडें करियर करतले. आतां हेंच करता आसतना हो क्वेश्चन लोकांचेर पडपाक जाय. हो लोकांक क्वेश्चन पडटा, पण जेन्ना आमी तेंचे कडेन वता पळय खंय तरी ते भिता आमच्या बरोबर उबे रावपाक, आमच्या बरोबर काम करपाक, एक्टिवली फुडें येवपाक. कित्याक हेंच्यो धमक्यो येता, प्रत्येक गांवांक धमक्यो येता, प्रत्येक घराक धमक्यो येता. आतां एक एग्जाम्पल दिता. आमचो एक बूथ पोलिंग एजंट आमचो हेजेर बसलेलो, एक चली ते पोलिंग स्टेशनार बसलेले. तेज्या बापायक सकाळी ते जेन्ना बसले भितर गेले, मोबायल ताका भितर व्हरपाक मेळना. तेज्या बापायक एका बऱ्या लिडराचो मयातल्या बऱ्या लिडराचो ताका फोन येता. आमदारूय आसूं शकता तो, की हांव सारकें उलोवंक ना. तेजो फोन येता, तो सांगता तूं तुजो चेडूं कित्याक बसला थंय. धमक्याचो फूल धमकेन तेजे कडेन उलयलो तो. तेणी म्हाका फोन केलो की चेडवाक फोन करूं शकना. तेणी म्हाका फोन केलो अशें अशें जालां म्हणपाक लागलो. सो हांवें ताका सिंपल सांगलें तशें जर आसा बाबा हांव ते चेडवाक फाटीं घेता, दुसऱ्याक कोणाक घालता. त्या चेडवाक भितर फोन केलो आमी. आमचे जेन्ना ताका हे दिवंक येता ते भायर खावपाक येता तेन्ना हांवें ताका ते आमच्या भुरग्यांक ताका विचारलें कितें करया. ते म्हणपाक ना, आपूण जर तुमकां वोट दिला आपूण भितर बसतले. आमी वोट काय ते मागून वोटा खातीर ते नासले, ते आपले ड्युटी करताले. ते तसल्या गजालींक सुद्दां जर धमक्यो येता जाल्यार तुमी चिंता की खंयच्या लेवलाचेर काय धमक्यांच्या स्वरांनी खंयच्या लेवलाचेर बारीक मनशाचे हे चलता. आनी तेतून वचून जर ते वोट पडटा BJPक, तें करून जर वोट पडटा जाल्यार तो तेंचो विजय जीत काय तेंची हार पळय ती तेंच्यांनी चिंतता. हार कशें निमाणे इलेक्शनान भितर जिखून येवप, एन प्रकरणांत जिखून येवप, पयशे वाडटा म्हणटा, नोकऱ्याचे आमीश दाखयतात, योजना दाखयतात, कितेंय आसूं, पूण BJP हें करून जिखून येता. हांव म्हणटा तें इलेक्शन मशीन म्हणजे पळय आसता तें मशीन तुमी तयार करपाक शकले ना. लोकांच्या फाटल्यान उबे रावचें पडटा. कशें पळय एक तेंपार मनोहर पर्रीकार ऑपोजिशन आसता, तांचे कडेन कितले आमदार आसतले, कोण नासतले, पूण तो फाटल्यान छाती फुडें काडून येवन उबो रावतालो. सत्ताधारी पक्षाक धैर्य जायनाशिल्लें. 2 काय 4 आमदार आसतना ते सत्ताधारी पक्षाक नाका पुरो करून उडयताले. हें अशे तरेची जे पळय कितें चिकाटी, अशे तरेची अभ्यासूपणां आनीक धैर्य ऑपोजिशना भितर ना न्ही. तो म्हणटा तशें खंयचेय मनीस आमचे कडेन हात घालून येवपाक तयार आसा म्हणून कितें हांव नको आतां खंयचे रेफरन्स घेता ते, पण आमी धमक्यो बिमक्यो तश्यो दिना, पण आमी नोट करता. नाही कितें आसा न्हय, नोट करता अमक्याली चली बसल्या. हय नोट करचें पडटा. कारण कितें आसा, डबल रोल वा थोडे हे आसतात थोडे, म्हणजे तुमचेच म्हणून दाखयतात. ना पूण एक सांग म्हाका, सरकारी योजनाचो लाभ सरकारी योजनाचो लाभ न्हय, सरकारी योजनाचो लाभ सगळ्यांक मेळटा. मागीर दुसरे नोकऱ्यो तुमच्याच कार्यकर्त्यांक मेळप. नोकरी न्हय, आतां कोणाक आमच्याच कशी मेळटली. आतां गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन आहा, जॉब म्हणटा येदो व्हडलो इश्यू जाला. पयलींचो खंय रे पयलींचो गोवा हो तो आतांचो प्रकरण न्ही ते पयलींचे. गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन जाला आतां, आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन. त्यामुळे आता हे जे पळय आसा फावोर बिवर आसा पळय, 12 उपरांतलीच गजाल ती कॅश फॉर फावोर 12 उपरांतची पण हांव हाजे स्टेट सिलेक्शन कमिशन पळय आसा, गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन पळय आसा, थंय हें चलत ना न्ही काय आतां. ना पण पयलीं चलतालें तेजें कितें अजून पयलीं म्हणजे ते सगळ्या सरकारांनी चलता ते आमच्या जाग्यार म्हणया. तुमच्याय चलता, तुमचे सरकार असले जाल्यार तुमी तुमच्या कार्यकर्त्यांक चड. हांव गॅरंटीचो चलचें ना, पण तुमचें चलता. तुमचे तेच चलताले 12 ते 22 ते कसले कितें चलताले. फावर जॉब, कॅच फॉर जॉब हांव नको फावर चलताले. फावर एखादें चलूंक शकता न्ही, नॅचरली. दिस इज द फेल्युअर. ते खंयच्या नो, इट इज नॉट अ फेल्युअर. आतां आनी एक सांगता, इट इज नॉट अ सी, ही वादाचो प्रश्न आसा तो. कितें तुजें सरकार खंय तरी आसा, थंय अशेंच चलता आसतलें. 2017 जेन्ना सरकार पळय आसता तेन्ना आपल्या हाका हें करपा खातीर
कांय गोष्टी जेन्ना एक करच्यो आमदार पडटात. जेन्ना इलेक्शनाक वता तो इंटरव्यू दिता कितें दिता तेन्ना जर तो म्हणटा आपूण आपल्या मतदारसंघान इतले गव्हर्मेंट जॉब दिले त्याच टायमार गव्हर्मेंट मशिनरीचो ऍडमिनिस्ट्रेशनाचो फेल्युअर जालो हे कोणूच म्हणपाक शकना आमदार की आपूण आपल्या मतदारसंघान इतले जॉब दिले कित्याक प्रत्येक भुरग्याक जॉब मेळप गव्हर्मेंट जॉब मेळप सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या खंयच्याय एलिजिबल भुरग्याक जॉब मेळप हो प्रत्येक हेजो रायट आनी जेन्ना तो म्हणटा आमदार की आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी इतले आपूण जॉब दिले मोठेपणान तो सांगता पळय थंय सरकार फेल्युअर जालो. पण जेन्ना तूं फावराचेर उलयता- कार्यकर्त्याच्या हाजे खातीर कितें शेवटी कार्यकर्त्यांक हें करचें पडटा न्ही. आता तेच आमिष दाखोवन Satisfy करचें तुम्ही पडटा. इलेक्शनाक वता त्या नुसत्यो स्किमी दिल्यो आनी हें दिल्यो म्हणून ना पूण स्किमीचें कितें आसा पण पळय पळय, सांगता. कार्यकर्तो कितें जावं आमी उलयतात ते त्या administration. खातीर आज सरकाराचेर ह्या त्या सरकाराचेर खातीर आज आमी कितें केलां की हें जावचें न्हय. हातून एक हें येवचें की जे एलिजिबल आसात जे मॅरिटेड आसात तांकां जॉब मेळचे ह्या खातीर आमी गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन केलां. ताजे एक CBT 1 CBT 2 जाता तातूंत जांकां बरे मार्क पडटा तेच सिलेक्ट जाता. ही सिस्टम आतां पार्टीन घालून मागीर दिली. इंटरव्यू त्यामुळे आमचे कार्य ना इंटरव्यू ना गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशनच्या हाका इंटरव्यू ना. ते पळयात हांगा Only अंदाज two येतलो, exams. कशे लोक आहेत सिलेक्ट जाले. 2 एग्जाम्स ओनली. CBT 1 तुका तेन्नाच तुजे मार्क कळटा. मागीर 1:5 आतां समज 4 फॉर एग्जाम्पल एकूच पोस्ट आहा आनी 15 लोक सीट बीटीन हें जाले जाल्यार तातूंतले 5 जाण टॉप आसा पळय दे हॅव टू आन्सर CBT 2. तुमी म्हाका दिसता हातूंत वचूंक ना तांचे रुल्स आहा पळय तातूंत CBT 2 परते तशेंच. नाही हे सगळें बरें आसा. हय आतां सो त्यामुळे जेन्ना जर आतां- कितें फेवरिटिजम आदी आसलो नाही, जाल्यार आतां तो नाही, हांव तशें आतां म्हणटा काबार जाल्लो नाही, आसा. आतां अजून मेरेन हें कळूना पूण हळू आनी एक वर्स वतकीर ही नवी ती पळय वेवस्था तुमी जी केल्या हय. कितली पारदर्शक हें आमकां कळटलें. एक कळटा, वर्सभर तुम्ही वचपाक काढा, जाय. काढा एक तुम्ही. वर्सभर वचपाक जाय. ती पारदर्शक अशें म्हजें तरी मत आसा. ओके कळ्ळें न्ही. ओके आणि त्यामुळे फेवरिटिझमचो किंवा कोणत्या आमदाराक आता सुद्धा तुम्ही एखाद्या आमदाराकडे हे घेऊन वचा कितें तो म्हणटलो यू हॅव टू आन्सर द एक्झाम गेट मेरिट. ओके फक्त म्हाका एक सांग- इंटरव्यू खंय आसता GPSC म्हाका एक सांगात हो जो पळय रिजल्ट इतलो लेट चल्ला इट इज बिकॉज ऑफ हे काउंटिंग ऑफ बॅलेट्स. बॅलट हो पूण आमकां दिशिल्लें कितें आसा दोन मेरेन सगळो प्रत्येक जातलो. ऑलमोस्ट प्रत्येक हातून हय. जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युशन 2 राउंड जातले. हय. कित्याक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन 15च्या वयर खंय 25 आसा खंय 27 आसा. सो 15 टेबलां तांणी प्रत्येक कडेन घाल्ली आहा. सो पयल्या राउंडान 15 जातात. ताजे पयलीं पोस्टल बॅलट जाता कावंटींग. 15 जाल्या नंतर मागीर डावटफूल जे आसात ती रिजेक्ट करचे पयलीं कोण करता रिजेक्ट किंवा हे तो ऑफिसर करता. बरोबर कळ्ळें. सो त्यामुळे हे 2 राउंड जावपाक सहज अशी म्हाका दिसता 2-3 वरांय लागतलीच प्रत्येक हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी प्रत्येक तालुक्यांत सादारण 4-5 अश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. त्यामुळे सहज हो टायम सांजचो 4-5 पर्यंत कंप्लीट जायसर वचूंक शकता. तशेंच जाल्लें फाटल्या वेळांनी. त्यामुळे यू कांट एक्सपेक्ट लायक मशीन्स फास्ट रिजल्ट नाव इज नॉट पॉसिबल. कळ्ळें. त्यामुळे वेळ जातलो म्हणजे तुर्ता आतां एक्चुअली आनीक थोड्या हांच्यो लीड्स कळूंक शकतले आसले पण ते रिपोर्ट तुमकां येना अजून. दुसरे सेट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी चालू आसा सध्या. चालू आसा. सेकंड राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज इज Second round of गोइंग constituencies is going on. सो दॅट वील कवर ऑलमोस्ट अनदर 14 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. रिजल्ट येवना हाजो अर्थ जावना असो आसता तो. फर्स्ट राउंड लीड्स आर कमी. हां. थोडे कडेन येता फर्स्ट एक कडेन फर्स्ट राउंडाची लीड येयल्ली आसा तितून आप 150 मतांनी लीड जाल्या. नुवेच्यान ही लीड आसा आनी आप 150 मतांनी लीड जाल्ली आसा. सो नुव्या खंय तरी आपाक वोट्स पडल्यात. लीड जावपाचें म्हटल्यार नुव्या खंय तरी पडल्यात. आतां नुव्या सोडून तुमच्या आतां कोलवा बाणावले सायड थंय कशें कितें आसतलें हालात तशें दिसता तुमकां? आमकां आमी सालसेतान बरे कॉन्फिडंट आसा जे आमी सीट सारके फूल फ्लॅज खेळटाले पळय तितले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी फूल बरे कॉन्फिडंट आसा. आनी त्यो आतां ह्या राउंडाक आनी परत जे सेकंड राउंड म्हणटा पळय त्या थर्ड राउंडान ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी येतल्यो भितरूच आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. सो जसो नुव्या जो जाला पळय तसोच रिजल्ट आमकां दिसतलो अशें आशा आसा. भावाशानान काम केलां अशें दिसता न्ही.
कोणी जो बाबाशान म्हणून जो पयलीं कॅन्डिडेट आशिल्लो आमचो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तेणी आपले फूल घातला भितर आनी तेच्या कडसून आमी सगळे जे आपाचे हे आसा पळय फळी आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी काम केल्लें आसा आनी त्या हितून ते रिजल्ट येतलो. ओके सो एकंदरीत सर हे सगळें पळयलें जाल्यार आजून पर्यंत जी अपडेट आसा ती सावथ गोवा 4 BJPक येयल्ले आसा, काँग्रेसीक 3 येयल्ले आसात आनीक MGPक 1 येयल्ले आसा, गोवा फॉरवर्डाक 1 येयल्ले आसा. तशेंच नॉर्थ गोवा गेले जाल्यार नॉर्थ गोवा BJP 5 आसा, RG 1 आसा आनीक इंडिपेंडंट 1 आसा. सो आतां इंडिपेंडंट आहा तो ओपोजिशनाक रावतलो काय समज BJP जिखता जाल्यार BJP सायडी वयतलो होवूय बी प्रश्न आसा. पूण हे सगळें समज जर आमी पळयलें जाल्यार खंय तरी गोवा फॉरवर्ड जो आसा, गोवा फॉरवर्ड पक्ष जो आसा तो पक्ष काणकोण सावन मोरजे सुद्दां तेंची सिटां आसात, ते भायर कोर्ले तेंचे बऱ्यो मोठ्यो मोठ्यो सभा जाताल्यो त्यो दिश्टी पडटाल्यो. सो गोवा फॉरवर्ड आनी कितले सीट काडूंक शकता आनी गोवा फॉरवर्डाचे सर तुमी कशें कितें पळयतात की गोवा फॉरवर्ड आनी कसो फुडें वचूंक शकता? गोवा फॉरवर्डाक काम करचें पडटलें. आतां कशें आहा पयंग इंट आनी मागला कारण ते प्रशांत नायक आसा. प्रशांत नायक तांचो एक खडेगांठ फुडारी आनी प्रशांत नायकाक एक इतल्या वर्सांचो अणभव आसा, विद्यार्थी चळवळी सावन तो काम करीत आयला आनीक सतत जरी तो मडगांव रावता आसलो आपल्या मतदारसंघा कडेन तो सतत कॉन्टॅक्टान राविल्लो. दुसरे इजिडियर फर्नांडीसान गोवा फॉरवर्डाक सपोर्ट केला. सो गोवा फॉरवर्ड अशे तरेची मॅन्युअरिंग बरें करता. हाका धर ताका धर ही पळय स्टायल जी पळय जाय न्ही ऑपोजिशनाक तशी पर्रीकार करताले एक तेंपार, तशी गोवा फॉरवर्डाक ती कला आसा. आतां मोरजे कितें जातलें मागीर सिद्धेश नायक थंय कितें जातलें खोर्ले ताजे कडेन लोकांचें लक्ष लागलां. आतां हे सगळे रिजल्ट आयले शिवाय आमकां कितें भाश्य करपाक मेळपाना. आनी थंय सर तेणी फ्रेंडली फायट म्हणून हाडली, फ्रेंडली फायट मोरजे आनी कोल्हे. आतां अलायन्स करून हे फ्रेंडली फायटाचो फायदो BJPक जातलो काय कशें कितें? BJPक जावपाची शक्यता चड आहा कारण निमाणें मतां फुट्टलीं आनी दोगूय जाण जे पळय कोण कॅन्डिडेट आहा ते आपले परेन चड मतां मेळोवपाचो प्रयत्न करताले. फ्रेंडली फायट जरी जाल्यार आसली ती पक्षांची फायट, पूण कॅन्डिडेटाची फायट खरी आसता कळ्ळें तुका. सो ते कॅन्डिडेट आपल्याक चडांत चड मतां घेतले आनी थंय कशें जालां थंय कॅन्डिडेट चड म्हत्वाचे जाले. विशेशतः सिद्धेश नायक हो पॉवरफूल, तो आपली सगळी यंत्रणा लायतलो. सो अशे तरेन थंय जें कितें काम जातलें तें पक्ष पेल्यानूच उरले, ते कॅन्डिडेट बरे तरेन काम करूं शकतात आनी जे कितें रिजल्ट येतलो ताचेर तांचें फुडलें भवितव्य ठरतलें. मामरे बाब तुमी केन्ना अशी फ्रेंडली फायट म्हणून टर्म आयकला आनी हो फ्रेंडली फायट खंय पर्यंत वचपाक वयतलो म्हणल्यार ताचो फायदो तुमकां जातलो काय कशें कितें जातलें हे मोरजे आनी खोर्ले सिटां थंय? अलायन्स पार्टनर्स पळय आसता तेन्ना केन्ना केन्ना कितें जाता कांय सिटा खातीर आतां तुमी म्हणलें सांताक्रूज ज्या प्रकारचो हो जालो थंय म्हणटे दे आर नॉट इन अलायन्स, दॅट्स अ डिफरंट थिंग. पण बरेच वाटाघाटी करून समज तुमचें हें जायना कितें मतां जुळना जाल्यार मागीर थंय फ्रेंडली फायट म्हणून करतात. ओके तुमचे हें स्ट्रेंथ आहा ते अजमावया हें करया. सो एक राजकारणांतलो एक भाग. पूण सद्याक तो तुमच्या फावरान वयतसो दिश्टी पडटा कित्याक जी वोटींग कावंट समज आमी पळयली खोर्ले मतदारसंघांत पळयली मागीर मोरजे पळयली जाल्यार फ्रेंडली फायटाचेर जे ओपोजिशन जे अलायन्स म्हणून एक कडेन जावपाक सोदताले ते खंय तरी फुट्टले आनी तुमकां फायदो जातलो असो दिश्टी पडटा. पळोवया रिजल्ट लागीं आसा. सो सर तुमकां आनी कितें सांगचें दिसता हे म्हाजे कडेन तुमचे रिपोर्टर ना हें घेवपाक दुसरे हातून गेले आसात. आमी थोडे वेळ एक रिसेस घेवपाक आनी एक वरां पडटले तो पर्यंत आनीकय काय रिजल्ट आमगे येतले. बरें. सो झेडपी इलेक्शनाचे जे रिजल्टाची जी अपडेट आसा ती आमी थोड्या वेळान तुमचे मुखार परत एकदां घेवन येतले. परत एकदां जे आंकडेवारी जे नंबर आसात ते कशे कितें येतात, खंयचे पक्षा वटच्यान कशे येतात तेजेर अपडेट घेवन आमी तुमचे मुखार येतले. तो मेरेन खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.
हो पारुल युनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली